कॉलिंग अटेंशन जे मुख्यमंत्रीन जे अनाउन्स केलां तें फाल्यां आन्सर करतलो. सो इट इज ऑन वेनसडे. जस्ट मातशें कन्फर्म करपाक. या वेनसडे न्हू. या Sri Nilesh Kabra. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa, and especially the patients and their relatives, about non-availability of required implants in cases of accidents and broken bones at the Goa Medical College and Hospital, thereby forcing them to buy implants from the open market at exorbitant rates, thus furthering their trauma. The action the government will take to make these implants available to the patients free of cost. Speaker, sir, हे जे कॉलिंग अटेंशन हाडपाचें कारण म्हाका खबर ना. आता CMूय ना आनी विश्वजीत बाबूय ना. सो लॉ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टरूय ना. सो हांव 2 मिनटां आनी उलयतां ते बसून. स्पीकर सर, कितें जालें स्पीकर सर, हांव एक केस हाडटा म्हाजे कडेन आसा हातीन. आतां सद्याक कालूच ऑनरेबल मिनिस्टरान ब्रेस्ट कॅन्सराचे वॅक्सिनाचे 4.5 लाखाचे हे तो सगळ्याक दिता म्हणटा. आमी सगळे उलयता स्पीकर सर, दिता म्हणटा, पूण इशू कितें आसा खऱ्यांनी ते GMCन हो इशू आसा पळय हो फुडें वचपाचें काम वचपाक जाय स्पीकर सर. आतां आमकां आमचे दीन दयाल स्वस्थ कार्ड केल्लें आसा, DDSY कार्ड, आनी ते कार्डाचेर हांकां तें जावपाक जाय स्पीकर सर. आज म्हाजे कडेन एक केस येता म्हाज्या मतदारसंघाची आनी खूब आहा म्हाजे कडेन, एकूच दिता स्पीकर सर. तिचें नांव सरस्वती तुलसीदास सावंत. शी इज 78 years old आनी तिका 17/1/2024 एडमीट केली स्पीकर सर. आनी ती जाणटे जाले कारण ती घरा कडेन पडली आनी तिका हिप बोनाचें घालपाक जाय आसलें. आमचे सरकारांचे भितर हें आसपाक जाय आसलें स्पीकर सर, की हें दिवपाक तें स्पीकर सर. आतां विश्वजीत बाब खूब काम बरें करता स्पीकर सर. हांव नको फायनान्शियल मॅनेजमेंट सारकें ना, फायनान्शियलांतल्यान तांकां हेल्प मेळना हें म्हाका खबर ना. पूण हांव ही केस जी आसा हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर, तिका मागीर स्पीकर सर तेजे कडेन दीन दयाल कार्डूय आशिल्लें 22002861 स्पीकर सर. आनी तिका हे सगळे जे तिका हिप बोनाचे फ्रॅक्चर जे आशिल्ले हे फ्रॅक्चराचें सामान तिका भायल्यान हाडपाक पडलें सर. तेच लागीं डायस एजन्सीज म्हूण आसा. शी 78 old lady, 78 old lady, आनी तिका 11,300 सामान हाडूंक पडलें स्पीकर सर. हांव म्हणना की विश्वजीत बाब काम करना अशें म्हणना, हांव तेजें हॉस्पिटल काम करना. थंय म्हाका दिसता कितें तरी इशू आसतलो. सो आनी हांव साहेब येयल्लो आसा, हांव रिप्लाय मागून परतून हांव उलयतां स्पीकर सर. Request your permission to allow me to answer to this calling attention on Fridays. Okay. पुढे होते 2023-24 वर्षाच्या अनुदानित पुरवणी मागण्याचे दुसरे बेस सादरीकरण भासाभास आणि मतदान. बावीस तरी अनुदानित पुरवणी मागण्याचेर मुख्यमंत्री मांडच्यो. CM. The supplementary demand for the grant for the year 23-24 second batch. आता आम्ही 22-23 वर्षाच्यो अनुदानित पुरवणी मागण्यो दुसरे बॅच चर्चेत घेऊया. आता मुख्यमंत्री स्टाफ दिवची. Sir, I request to move to leave to introduce the bill number 1 of 2024, the Goa Appropriation Bill 2024. आता 2023-2024 वर्षाच्यो अनुदानित पुरवणी मागण्यो दुसरे बॅच सभागृहाच्या मतदानात घालता. You have to. Sorry, supplementary. Supplementary. हां सारकें आसा न्ही. हां बरोबर आसा. आता हांव
23-24 वर्सांच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो सभाघराच्या मतदाना खातीर घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे हय स्पिकर सर आमकां उलोवपा जाय आं जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें प्रश्न असो आसा सभाघरांत सादर केल्ल्यो 23-24 वर्सांच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो मंजूर करच्यो जेका मान्य आसा ताणें उलयतात जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें जालें 22-23 वर्सांच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो संमत जाल्या गोंय विनियोग विधेयक 2024 आतां मुख्यमंत्री गोंय विनियोग विधेयक 2024 सभाघरांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to introduce the bill number 2024, the Goa Appropriation Bill. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय Aye. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात आतां Sir, I request to introduce the bill. गोंय विनियोग विधेयक 2024 सभाघरांत Passing मांडटा is a- मुख्यमंत्री विधेयक विचार करपाचो प्रस्ताव मांडचो You speak on passing. Sir, I request to move that the bill number 1 of the 2024, the Goa Appropriation Bill 2024, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें Yes, aye. येस हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालाच हांव आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात Aye. Aye. Consideration stage. येस उलयतात येस स्पिकर सर जे हे सप्लिमेंटरी ग्रांट्स जे मुखेलमंत्रीन जे मांडला बेसिकली स्पिकर सर इट सीम्स टू बी that it has become like a thumb rule today for the government rather than an exception. And this basically shows not good economics and bad prudent fiscal management. The Chief Minister should know and the government should know that the current जो आज economic जो status आहे that foreign tourist inflow is completely unsatisfactory. The mining operation आज जातले फाल जातले म्हणून जी आमकां आश्वासनां दिलें this seems to be only on paper. CAG has red flagged several GSTB to death ratios. Now, Speaker sir, the Chief Minister जे what authorized him? Why was the original budgetary allocation, why was this insufficient, and why this abnormality in this budget implementation? The fact that supplementary demands is asked itself shows or speaks volumes. Now, Speaker sir, basically care needs to be taken. Jenna estimate kodayani expenditure, they need to basically care needs to be taken that they are as close as possible. Ada, our Mukhyamantri lagi I want to ask the Honorable Chief Minister that in one particular year, around 1,090 crores of grants in 35 departments were asked, out of which je provision kele 760 crores was not used in that particular, in 20 cases. The original provision je halle was about 5,030 crores, but the expenditure that was incurred in that year was 3,221, and there was savings savings from 5% to 94% in your original budgetary allocation. So, Speaker sir, this shows that it is nothing but bad fiscal management. Maka dista, the department should avoid such unnecessary allocation. Jenna zai tenna goroz ami maka dista a budgetary aid you could divert it. Now I hope that you have taken care and in the current supplementary demands this error is not taken place. Because education ache jenna uloitna je aaj jo facilities are the school facilities basically they are inappropriate. Je जाऊं computer lab जे science lab जे playground आज ही सुविधा बारीक जनतेक भुरग्यांक फावो जावपाक जाय आशिल्ली and basic toilet infrastructure, this also is not in place. Because आज जरी तर आमकां उत्तरा मेळ्यार जे 1,360 of these buildings
660. There is no structural audit. Whether they are unsafe, what happens to the future of the children, the Honorable Chief Minister needs to explain. बालरथ जेन्ना बालरथाचेर आज मोठो बोवाड जालो आनी त्या वेळार जे म्हज्या मतदारसंघात बाळ्ळीच्या गांवांत जेन्ना ही बालरथाचे जे प्रॉब्लेम जाले आनी जी बस बालरथाची दीस बस जेन्ना ही टॉपल जाली त्या वेळार आमचे केपेंचे आमदार थिंगा पावले ताबडतोब थिंगा पावले आनी भुरग्यांक जायते भुरग्यांक मार लागलो आनी त्या वेळार जे ड्रायव्हर आशिल्ले ड्रायव्हर म्हणपाक लागलो स्टियरिंग लॉक जाला म्हणून मॅनेजमेंट म्हणपाक लागले की इट इज द एरर ऑफ द ड्रायव्हर मे बी आज दूख म्हाका जाता स्पिकर सांगपाक कित्याक आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतूय आमी ताबडतोब थिंगा गेले इतली भुरगीं थिंगा दे वर कंप्लिटली शॅटर्ड विथ द कंडिशन आनी माननीय मुख्यमंत्रीक हांव हायलायट करपाक सोदता जी आतांची थिंगा बस आहा इट इज अरावंड 14 years old मुखायल फॉग लायट पेटना स्पिकर सर सकाळ जो आहा काळखांत जे ड्यू जाता आनी तो ड्रायव्हर म्हाका खबर ना नेत्र सूख मेट जाल्या ताका चोवपाक कित्याक ते मुखायल्याक कांय दिसना दिस इज ऑफिशियली रिटर्न टू मी बाय दॅट पर्टिक्युलर मॅनेजमेंट आज मॅनेजमेंटाक जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा 1.5 लाख रुपया दिता म्हणून बट हू चॅक्स वॉट इज द whether this maintenance has been done absolutely no one checks because sir whether the transport department who should be hold accountable कोणा दवरपाचो आनी आंत मुखेलमंत्री सांगपाक सोदता की जे ड्रायव्हराचे ताणें पगार वाडयला बट वॉट इज द एक्चुअल रिजन दिस इज समथींग दॅट इज व्हेरी सिरियस कित्याक जे 365 buses according to the latest reply that we got today 365 buses and 87 Kadamba buses are enrolled they move with this Balrat and these are very serious issues because sir zaite various schools engele due almost their rent is not paid to almost 8 crores buildings je unsafe hai 20 are in dilapidated conditions one higher secondary is in dilapidated condition speaker sir मुख्यमंत्री को जेन्ना education portfolio I think we need to look at this structural audit this is very important दुसरे जे स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन द पुलीस आज म्हाका दिसता जे क्रायम रेट जे वाडला आनी फेटल एक्सिडंट जाता प्रत्येक एक दिसाक स्पीकर सर प्रत्येक दिसाक एक एक्सिडंट जाता वाय इज दिस बिकॉज ऑफ बॅड रोड इंजिनियरिंग or I believe that the government should own this responsibility. You can't just blame it on human error. Pratyek disak, why is this happening? Is it bad engineering or what infrastructure needs to be changed? I believe that the Honorable Chief Minister needs to look at it. जे fatal accidents are there. We say drink and driving. How many alcohol meters have been provided to the police department? This is a big question mark, Speaker sir. जे म्हाका दिसता आमचे the O Herald, they have reported that Goa has the lowest crime detection, having lowest crime detection because they lack scientific investigation. And the pendency of the cases is 90%. This is a shocking thing that is happens because je law and order je problems ala in the police department. What needs to be taken? Oitai thinga police loka pettai, bara pettai, shopan pettai, hui ametting pettai. So this has to stop. We are setting a bad example. Jenna, you have asked to social welfare. In social welfare, Speaker sir, last time we were promised by the Honorable Chief Minister that he would clear the dues of the COVID victims. Je COVID victim about 1 crore 14 lakhs, it is still pending. Je relief medpa jai to the marginalized and the unorganized sector. Je ye lokank 12.5 crore diwpak jai Speaker sir, ye barik loka je janteche poishe kityak dil nahi. Maka dista, these are the latest figures that we have received, Speaker sir. Speaker sir, Atal Ashram scheme ha for ST, SC, OBC, economic weaker section, ये form बोले 9 crore रुपया लोकांले दिवपाक आहे. तो when yes, जेन्ना आमी social welfare ची सद्दां प्रत्येक टायमाक उलयता, त्या वेळार आमी सांगता की बाबा एंगेले हे पयशे जे they are dependent on it. प्रत्येक म्हयन्याक ते वखदां हाडपाक, गॅस सिलिंडर हाडपाक आमचे कडेन तुमचे कडेन येता आसतले सगळे आमदारा कडेन येता that there is a delay and somehow the priority of this government is to have an event
but they don't see. Speaker sir. Yes. स्पीकर सर म्हणजे फक्त आमी सप्लिमेंटरी डिमांड खंयच्या एका मागला पळय न्हू ताजेरूच Or उलोवचें my social welfare मागील मत तुवें. तूं पूर्ण हाजेर उलयता ना ना हांव सोशल स्पेसिफिकली सोशल वेलफेअर तेच माग केले. तूं होम डिपार्टमेंटाचेरूय उलयलो नो पुलिसाचे उलयलो हांव पुलीस आहा चॅक कर. खंय पुलीस मागला आमी स्पीकर नंबर 17 पुलीस चेक तू department आसा तेचेरूच उलय, म्हाजें इतकेंच म्हणणें. वॉट एवर इज मेन्शन आय एम स्पीकिंग ऑन दॅट ओनली. अरे तेच उलयता हांव स्पीकर सर हांव अभ्यास करून आयला चॅक केलाय. स्पीकर सर जे विथ रिगार्ड्स टू जे इलेक्ट्रिसिटी आज जेन्ना सकाळच्या वेळार आमी जेन्ना एक प्रश्न केलेलो दॅट ऑलमोस्ट 1460 crores and we demand that there should be a white paper on all these जे लोक जे हिंगा जे म्हाका दिसता हे बिलां लोकांक जे प्रॉमिस केल्ले मुखेलमंत्री प्रॉमिस केल्ले की दॅट ही वूड नॉट हे जे प्रायस हायक आहा हें करपा ना म्हणून. पूण आज कितें जाता स्पीकर सर बारीक जनतेक म्हाका दिसता खूंय ना खूंय प्रयत्न केला. स्पीकर सर there seems to be basically जे आउटस्टँडिंग ड्यूज आहाय इरेटीक पावर सप्लाय जो लोकांक जाता तुकाय खबर आहा जेन्ना आमी पावराचे उलयतना दुबाव ना की देट इज अंडरग्राउंड केबलिंग टेकन इन ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीज बट जे रिइन्स्टेटमेंट जावपाक जाय तें तितून ना. रस्त्यार रिइन्स्टेटमेंट ना पूण सगळे फोण मोण गेले म्हज्या मतदारसंघांत सगळ्या कडेन गायले फातोर्डा गेला वेळ्ळे गेला आनी आख्या रस्त फोन उडयले हें रिइन्स्टेटमेंट कोण करतलो. स्पीकर सर दीस प्रोविजन हॅड टू बी मेड. So I request the Honorable Chief Minister that what provision needs to be made with reinstatement of this road is very important. Speaker sir, healthaचे उलयतना जे shortage of doctors. If we look, there are in South Goa District Hospital, there are 143 posts that are vacant, 157 posts that are on contract basis. This is the reply that we are given. आज Speaker sir, there are several cases sometimes where discharge is given prematurely. Because to accommodate serious patients in the ICU, तुकाय phone येता आसतलो that sometimes then we have to tell the health minister or his office. But Speaker sir, the infrastructure that we have created is not enough. People are falling sick. म्हाका दिसता this is something that is very very important. Women and childaचे जे लाडली लक्ष्मी जे म्हाका दिसता governor address said about 80,000 beneficiaries have been given. But how many in this year have not been given? To the extent of almost 12,000 beneficiaries are not given. 12,000 beneficiaries of Ladli Lakshmi are waiting for that due that they need. Because जेन्ना जनरल एडमिनिस्ट्रेशनाक जेन्ना आमी उलयता त्या वेळार म्हाका दिसता there seems to be a collapse and basically events are happening day in day out. How many more events are there? I think the Honorable Chief Minister needs to tell us. जे MLA led जे PWD चे उलयतना MLA led जे आमगेली ज्यो स्किमी आहाय दुबाव ना मुखेलमंत्री सायनिंग एंड गिविंग प्रायोरिटी बट वेदर दिस विल हॅपन जी फायल तुका खबर आहा आज वन टेंडर that is passed takes almost 8 months to 10 months for they to get the final work order. Itle these are serious issues because हुई ना हुई म्हाका दिसता that this government has failed. With regards जेन्ना there is a mention also of WRD. आज जेन्ना म्हादयचे आज जो मोठो इतलो मोठो प्रॉब्लम आसा आनी हो मोठो प्रॉब्लम रिजॉल्व करपाक आमी स्पेशल सेशनाक उलयल्ले स्पेशल दीस घेतलेलो. टुडे द म्हादय कमिटी इज डिफंक्ट इट इज डॉर्मंट इट इज स्लिपींग आनी गेले ते विधानसभेन मुखेलमंत्रीन अनाउन्समेंट केल्लें जे प्रवा म्हणून हें ऑफिस जे सेटअप जालें आज तेजी हाल कितें स्पीकर सर. वॉट इज द रियलिटी? द रियलिटी इज दॅट we have compromised our Madai. Because basically, चड उलयना पूण मुखेलमंत्री कडेन हांव मागतां की there are a lot of people also whose bills have to be settled in various departments. I believe that you should ensure that what supplementaries have been asked are fully जे grants तुम्ही मागल्या they are fully utilized. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, supplementary budget म्हणते बजेट जेन्ना सरकार आपल्यान एस्टिमेट केल्ले ताचे परस चड पयशे मोडूंक सोदता. हें प्रेझेंट सप्लिमेंटरी बजेट जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की पयशे कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणून मोडल्या. म्हळ्यार सरकाराक जाय जाल्यार मेजर डिसिजनां घेवं येतात
आतां सरकाराक हें कसलीं डिसिजनां घेतलीं त्याच्या खातीर हे एडिशनल कोट्यांनी रुपया जाय पडले आनीक ही खंयची घेवंक जाताली जी घेवंक ना ती आमच्यान पॉयंट आवट करूं येता. फॉर एग्जाम्पल स्पीकर सर रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स. आतां हेरिटेज टेम्पल्स खूब आसात. 20 कोटी रुपया जाल्यार 2 वर्सां अलॉट जायत आसा. LAQ रिप्लाय अशें म्हणटा की नॉट अ सिंगल रुपी हॅज बीन स्पेंड इन द लास्ट 2 years. देवळां ही सो कसलें राम राज्य हें आतां स्पीकर सर. जंय एक्झिस्टींग देवळांत तुमी इग्नोर करता आनी राम राज्यानी कसलें करूंक आयले उठल्या तुमी. सेकंड स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान आपल्या रेडिओ प्रोग्रामान सांगलें की आपूण अयोध्येक धाडटा म्हण देव दर्शनाक. मागीर 20 जानेवारीक ताणें परतें म्हणलें की आपूण हें धाडटलो म्हणून. हांवें एक प्रश्न विचारलो स्पीकर सर वेदर गव्हर्मेंट इज कन्सिडर्ड प्रोवायडींग सिनियर सिटीजन्स द ऑपॉर्च्युनिटी टू विजीट अयोध्या अंडर द मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना. तुमची रिप्लाय आयल्या नो नॉट येट डिसायडेड. स्पीकर सर त्या सायडीन आमचो विकास पुरुश पळय म्हणटा आपूण धाडटा म्हणून. सरकार धाडू धाडनाका तो आपूण धाडटा म्हणटा. तो सगळ्या लोकांक त्रासान घालूंक उठला. विश्वजीत तुजें उलयता हांव बाबा तुका प्रेज करता हांव विकास पुरुश म्हणून. तो लोकांक धाडटा म्हणून अयोध्येक. सरकार स्कीम काडचे पयलीं तूं धाडटा म्हणून. स्पीकर सर आतां रिलीजन कल्चर हेरिटेज म्हणटा ते सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट टेनेट्स ऑफ गोंयकारपण. आमी ते प्रिजर्व करूंक जाय आनी प्रोपोगेट करूंक जाय. स्पीकर सर सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी म्हणटा ती एक इल्लिगल बंगल्याच्या अगेन्स्ट स कॅथेड्रलाच्या बफर झोना खातीर झगडटा. तांची झगडी चालू आसतनाच आनी एक IPP प्रोजेक्ट अप्रूव जालो नेक्स्ट टू द अवर लेडी ऑफ मॉन्ट. ताजे सायडीन आनी एक प्रॉपर्टी 17/2 तुमी कन्वर्ट केली. सो स्पीकर सर एक कितें जालना खंय हेरिटेज तुमी राखतात आनी ही हेरिटेजी खातीर तुमी पयशे मागूंक सोदतात. सो स्पीकर सर अशें दिसता की जंय जाय थंय तुमी विसरतात. 7th पे कमिशन म्हणटा तें आज मेरेन KTC आनी IDC एम्प्लॉइजांक मेळूंक ना. KTC मागता की आपले PF रिस्टोर करचे 12% टोटल सॅलरीच्या. तांकां म्हाका दिसता 250 नव्यो बसी जाय. फ्लीट एक्सपांड जावंक जाय पूण ताजे खातीर तुमी पयशे मागूंक ना. अशें दिसता स्पीकर सर की खूब एश्युरन्सीस चड करून आमचो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन सुशेगाद बसला हांगा. ते एश्युरन्सीस कितलीं एश्युरन्सां दिल्या ती सरकार पेंडींग सरकार ती इग्नोर करता आनी आमदारूय सुशेगाद बसला. स्पीकर सर आतां मेन एश्युरन्स पेंडींग करपाक कितें सरकाराचो एक्सक्यूज की वी डोंट हॅव मनी. यू डोंट हॅव मनी पूण सप्लिमेंटरी बजेटान तूं मागत ना. सो स्पीकर रियलिटी अशी आहा की जे ओपोजिशन लिडरान सांगला ते भशेन की तुमी इकॉनॉमी मिसमॅनेज करतात आनीक तुमी फक्त इव्हेंट करतात. पूण जाता तितल्या लोकांक तुमी गुंगेन दवरतात की सगळें बरें चल्लां आनी फेस्तां चालूच दवरुया म्हणून. फेस्तां सोंपत नात तुमची स्पीकर सर. एक सोंपता दुसरें स्टार्ट. हांव मातशें मागता स्पीकर सर हें प्रायम मिनिस्टर बी वतकर ते होल्डिंगां मारपाची कमी करा. ती होल्डिंगां तुमची तोंडां पळोवन लोकांक वाज आयला. फक्त तोंडात दिश्टी पडटा नवे फोटो नवी तोंडां. ही कितें आसा स्पीकर सर. एग्रीकल्चर म्हणटा एग्रीकल्चराचेर इतली तुमी होल्डिंग लायली. थंय भितर कांय ना लोकूच ना फेस्टिवलाक. अरे आतां हो एक्वा येदें व्हडलें जालें थंय एक्वेरियम बरो आहा म्हणटात. नुस्तेकार तो आमचो एकलो कोण भाशण दिवपाक गेलो तो म्हणटा फुडें कोण मनीसूच ना. हें कितें स्पीकर सर. मातशें असलें वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करूं नाकात. म्हाका खबर आहा की इलेक्शना खातीर हें करचें पडटा तुमकां. इलेक्शन जावन तरी पांय पडटा मातशें बंद करा आनी खंय जाय थंय पयशे मातशे मोडा. आतां ते विकसीत भारत म्हणटा तें उगीच जावचें ना इव्हेंट करून. विकसीत भारत करपा खातीर ना जाल्यार प्रधानमंत्र्याक आपयत रावचो पडलो. आमच्या मतदारसंघात प्रधानमंत्री येता आनी विकसीत जावपाक लागलां. तशें तुमी मातशें करा. आनी एश्युरन्स कमिटीचें स्पीकर सर मातशें हें करा की आमदार बिमदार अशे सुशेगाद जाले तांकां एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन करप ना. तो कांय घेना कित्याक घेना तें कळना म्हाका. खंयचें एक एश्युरन्स सरकार पाळना आनी रेजिनाल्ड लॉरेन्स बावडो सुशेगाद आहा. तोय आतां बरो जाला जड जाला आनी हें आहा कितें तो दादोशी जाला दादोशी. आनी तोय म्हणटा कितें इन्वेस्ट गोवा. स्पीकर सर गेले खेपे एक तें हें जावन गेलें कसलें तें फेस्टिवल हें जावंकूच ना. ताजें कांय जावचे पयलीं इन्वेस्ट गोवा म्हणून नवें हाडलें. थंय इतलें इन्वेस्टमेंट आयलें म्हणून क्वेश्चन घाल्यार कांय मेळना. सो म्हाका स्पीकर सर हें रडगाणें चालू दवरपाचें ना. बाबा तो इव्हेंट तुजो आनी त्या इव्हेंटान रेजिनाल्डाचोय फोटो आहा तें पळोवन म्हाका आनी वायट दिसता. तो ताजे डेब्यू फोटोचेर तरी म्हाका पनवत लावपाची नाका म्हणून हांव आतां हाजेरूच बंद करता. पूण स्पीकर सर तुमी बी मातशें सांगा
तुम्ही त्या दिसा सांगिल्लें ट्रायबल डिपार्टमेंट हें तें तुमकां पसून दिसपाक लागलें जेन्ना स्पिकर उलोवपाक लागता तेन्ना तुमकां कळूंक जाय कितलें आमचें दुखता आनी कितली एश्युरन्स सरकारची पेंडींग आहा ती देव बरें करूं श्री वेंजी वेगस. तें सांगना बरें जालें तें जालें स्पीकर सर जे भाशेन आतां हे 2023-2024 सप्लिमेंटरी डिमांड्स घातले एक्सेप्ट कोतले सगळे आतां पूण परत हो ब्लू बूक डिमांड्साचो 2024-2025 आमकां नाका स्पीकर सर हें आज मातशें सगळ्यांनी एक करपा जाय आनी म्हाका दिसता सीएमानूय एक बजट जो येतलो मुखार नेक्स्ट फायनान्शियल he has to make sure that his department makes the budget in such a way that next year हे रिकॉर्डा उरपा जाय आम सांगताय ते नेक्स्ट इयर आमकां अशें करून सप्लिमेंटरी नाका स्पीकर सर नाजाल्यार हें सदांच चालू उरतलें आनी हें जर अशें करून उरलें जाल्यार मागीर हें ट्रेंड मोरपा म्हाका सदां ही हॅज टू टेक दीस स्टेप सो हो सप्लिमेंटरी डिमांड्स हे पाटी 2023-24 गोंय सरकाराचो लास्ट आसपा जावो नेक्स्ट इयर सप्लिमेंटरी येवपा शिरी पडना तेन्ना म्हाका सदां आख्खो डिपार्टमेंट आनी हो सरकारा गेले म्हाका सदां वी वील एबल टू एटलीस्ट इवॅल्युएट वॉट दे आर डुईंग नेक्स्ट स्पीकर सर जे फंड्स आमी एलोकेट करता ते फंड्स आतां आमी चोयतले जाल्यार 2 वर्स पयले जे CAG रिपोर्ट येता जे एनालिसीस येता 60% of the funds is utilized, 55% funds is utilized, 40% not utilized because I think it is very important. I can take only example of electricity power department as an example because they also praise themselves and let us also praise. Maximum utilization of funds is done by that department. If one department in our government can utilize so much of funds which is allotted, why the other departments are not able to utilize? So maksada implement korbaje am ye target घेवपा जाय that whatever funds are going to be allotted for this budget, PWD, WRT must ensure that 80-90% of the funds, otherwise you have to put up a system in place. कित्याक जायना हे? So, Speaker sir, हे work orders म्हणटाय त्यो भायर येवपाक जाय. सगळें खबर आहा, इलेक्शन येवपा आहा, so 60 days ओ कितें दीस आहाय तितले आमकां वर्क ऑर्डर त्या दिसान मेळपाना. सगळें खबर आहा आनी कितें जावपा आहा. सो हे फायनान्शियल इयरा सगळें कितें ते उमके दीस उणी जातले ते सगळ्यांक खबर आहा. सो ते दीस एकोमोडेट करून वर्क ऑर्डर्स हे फायनान्शियल इयराच्यो नेक्स्ट इयर 31st March जाचे पयलीं येवपाक जायो आनी 80-90% ऑल द बजट्स हॅज टू बी युटिलायज सो देर इज नो क्वेश्चन दॅट बजट इज रिमेनिंग सेम वे स्पीकर सर आतां हे बजटान वी हॅव टू एम्फसायज 37th नॅशनल गेम्स ज्यो जाले त्यो गोंय जाल्ल्यो स्पीकर सर सो गोंय इतले भुरगे पार्टिसिपेशन जाल्ले स्पीकर सर वी हॅव टू मेक शुअर की नेक्स्ट इयर आय मीन दीस इयर 38 नॅशनल गेम्स जे जातले ते उत्तराखंड जातले ताजी बजट आसपाक जाय सगळे भुरग्यांक ना कसलो फायदो स्पीकर सर बिकॉज गोवा स्टेटान आज 37th नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो आमगे भुरग्यांक इतली पार्टिसिपेशन मेळ्ळें नाव दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट फॉर द 38th पूण आमकां पयशे आसनाय हे पयशे सिक्युअर जावपाकूच जाय कित्याक स्पीकर सर गेल त्या बजटांत आमी चिंतून ना कडेन जातलें कित्याक हे भुरगे आमकां मेळटले म्हूण चोवपाक गेले जाल्यार आतां इंटर स्कूल रांची गेम जाले भुरग्यांक आमकां धाडपाक पयशे आसनाय पेरंट्स रेडी आसल्यो पयशे दिवपाक पूण आमगे ह्या वाटेनसून अप्रुवल्सूच जायनाय सो हे येत्या वर्साकूय इंटर स्कूल आसतलें सो हे सगळें जावपा जाय नाजाल्यार स्पीकर सर समवे देर इज अ फेलियर वॉट इज द पॉयंट येदो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी केलो 37 नॅशनल गेम्साक आनी आतां तीं भुरगीं सगळीं रेडी आहाय आनी काय बरीं तीं भुरगीं दे आर सो टॅलंटेड दे आर रेडी टू टेक एंड दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट बट आमकां पयशे नाय भुरग्यां पासत पयशे नाय पूण हे फ्लायओवर वेस्टर्न बायपास आनी हेजे पयशे कोट्यांनी आतां 600 कोटी थिंग ONGC को घायले ही एल्टन सांगतालो एल्टना बरी खबर आसत ती कित्याक तो आतां पासय मारीत आसता थिंगा आसता पूण कितें म्हूण जावं हितू पयशे घायले थिंगा स्पीकर सर सो हे पयशे जरी तर ते आतांचे आतां हाल म्हळ्यार आनी कडेन वाडटले हितू ते आतां तेम सांगपाचें सो लेट अस सी स्पीकर सर दीस मनी हॅज टू बी पूट करेक्टली स्पीकर सर नेक्स्ट स्पीकर सर सेंट्रल गव्हर्मेंटाक बजट आमकां हाडून आमगे नॅशनल गेम्सां भुरग्यांक देखून धाडूं जाता स्पीकर सर हे आमगे बजट म्हणटा तें दीस इज वी हॅव टू प्लॅन सेंट्रल म्हणटा तो फकत इव्हेंटू करपाकू सेम वे स्पीकर सर वेन इट कम्स टू एड्युकेशन स्पीकर सर व्हेरी स्पेसिफीक सगल्यो अंगणवाड्यो अपग्रेड करपाक जायो सगळे आमगेले जे न्यू स्कूल्स आहाय आतां जी आतां NEP बारार लिंक जातली गांवची सांगत तुका विलेज लेवल स्कूल्स हॅज टू बी अपग्रेडेड स्पीकर सर हे आम सांगोन थकले स्पीकर सर दीस हॅज टू बी पूट समवे वी हॅव टू स्टॉप स्पीकर सर सेकंडली वेन इट कम्स टू एड्युकेशन स्पीकर सर NOCs जे उरलो आहाय पेंडींग टिचर्सांक NOC मेळनाय स्पीकर सर हे स्कुलांनी
टिचर्स रावताय एम्प्लॉय जावपाक कितें जाल्यार फायनल करपाक जाय. दीस 2024-2025 बजेट हॅज टू क्लोज दीस टॉपिक्स. वी शूड नॉट रिपीट दीस बिकॉज दीस इज अ रिक्वेस्ट वेर एड्युकेशन इज कन्सर्न. जितले पेंडिंग आहे तुम दियाय आनी क्लियर कराय. लेट पीपल गेट जॉब्स. लेट द स्कूल स्टार्ट गेटिंग अपग्रेडेड. सेकंड स्पीकर सर, बाल रथ बसीस ऑलरेडी LOP उलयलो तेजे कंडिशन्स. हांव ते कंडिशनाचे उलयना, ते अपग्रेड कराय स्पीकर सर. तेंची प्रॉब्लम सगळ्यांक खबर आहा. द प्रॉब्लम इज ते ड्रायव्हर कोटेशन हाडून दिताय स्कुला कडेन. ते स्कूल मागीर ते कोटेशन अप्रूव कोता कोना त्यो सगळ्यो गजाली. ह्यो बस आम मेंटेन करुया न्हू स्पीकर सर. आम कदंबा कोताय मेंटेन, आम सगळे आम कोताय. आमच्या आंगार घेया स्पीकर सर. भुरग्यां पासो तें तूं हांव तूं कोण बॉल पास करून फायदो ना स्पीकर सर. वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. बालरथ बस आम मेंटेन करुया, आंगार घेया. आनी स्पीकर सर, कितलींशीं स्कुलां आतां बंद पडलीं स्पीकर सर बिकॉज देर आर नो बसीस. मुगे कोरमणी इस्कॉल आहा, सेक्रेट हार्ट ऑफ जीसस हाय स्कूल स्पीकर सर. थिंग बस ना, भुरगीं ड्रॉप जाताय. गेल्या त्या वर्साकूय ड्रॉप जालीं, ह्या वर्साकूय ड्रॉप जाताय. मुगे रिक्वेस्ट स्पीकर सर, ह्या बजेटां म्हाका एक बस दिवची. ते बालरथ बस कार्मोना आमगे सेक्रेट हार्ट ऑफ जीसस हाय स्कूल आहा स्पीकर सर. सेम वे स्पीकर सर, पंचायत रिलेटेड हांवें ऑलरेडी पंचायत मिनिस्टराक सांगलो, इज व्हेरी कायंड. पूण ह्या बजेटाक मातशे ते पयशे घालाय. आमकां सुराले पंचायत घर बांदपा जाय. ऑलरेडी अमेंडमेंट हाडला. that amendment which is being brought, it is going to help us to build that Seraulim Panchayat Ghar. So, आमकां ते fund दिवचे speaker sir, so that we can clear that. Police speaker sir, 60% आचेर कोलवा police station चलता speaker sir. कित्याक चलता, कितें म्हाका कांय कळना speaker sir. आनी चलत ते कासार जाता speaker sir, आनी ते कासार जावन मागीर तांकां तो रिपोर्ट बरोवपाक कळना speaker sir, because they are tired. तांकां खबर ना मनीस हुंय मोता आनी हुंय कितें बरयताय speaker sir, कित्याक ते टायर्ड जाला आसताय. सो तांकां खबर ना speaker sir, हे प्रॉब्लम जाला speaker sir आतां. आनी हेजे इन्व्हेस्टिगेशनूय जावपाक जाय. खरें टायर्ड आय वो कितें कोताय ते. थर्ड स्पीकर सर, हेल्था सर्विसीस स्पीकर सर, आय थिंक हांव आनी चड उलयना हेल्थाचेर. आमगे जो मॉडल आहा दिल्ली मॉडल मान्य जायना स्पीकर सर. पूण मुगे फूल तेंको आहा हेल्थ मिनिस्टराक की गोवा मॉडल करपाक स्पीकर सर. ते गोवा मॉडलां आमगे चालू आहा, पूण तितून ते मॉडल आहा स्पीकर सर, ते सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ना तें घालूं जाय ते मॉडलां स्पीकर सर. प्रत्येक सब हेल्थ सेंटरां स्पीकर सर कॅटरॅक्ट ऑपरेशन दवरूं जाय. प्रत्येक हितून एक एमर्जन्सी केअर सेंटर, प्रत्येक सब हेल्थ सेंटरां एमर्जन्सी केअर सेंटर म्हाका कोण दित म्हूण स्पीकर सर. पूण हांवें सेल्फीश जावपा जायना, म्हाका कोण दी, तांकांय दिवपा जाय, तांकांय ते तुगेले गांवां करूं जाय स्पीकर सर. सो आय थिंक हे हेल्थ मॉडल करया गोंयचे मॉडल. आमगे दिल्ली मॉडल करपा नाका तुमकां प्रॉब्लम ना, बट म्हाका सदां वी हॅव टू तितू थोड्यो वस्त नाय, सो त्यो वस्त घालूं जायो. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एड करया. आमगे ECS तें म्हाका कोण दित म्हणा तेंय एड करया. डायलिसीस युनिट कोण दित म्हणा. सो आय एम फुल्ली विथ द हेल्थ मिनिस्टर टू मेक गोवाज हेल्थ मॉडल आमगे दिल्ली मॉडला भाशेन कंपेर करसून तुगे करया. बट म्हाका सगळे कोण जे म्हाका कोता ते सगळे गोंयचे पासत करप. डायलिसीस युनिट म्हाका कोण दित म्हणा, ECS कोण दित म्हणा. सो आय एम फुल्ली रेडी टू हेल्प the health minister so that we can make this Goa model. Because ह्यो जायत्यो गोश्टी आहा. हांव थोडें लास्ट वायंड अप कोता पोर्ट्साचेर. बिकॉज सर बिटोना जे आमगे बिल्डींग आहा ते बिल्डींग बिटोना ती कॉलेज करपाक आनी फूल फ्लेज करपाक, मॅरिटायम कॉलेज करपाक, आय थिंक लेट अस डू इट स्पीकर सर. आय कम फ्रॉम द मॅरिटायम फील्ड and let us introduce, there is lot of potential for maritime segment. Lot of people are ready to come to Goa, invest. We are organizing a lot of programs so that people can come and invest in Goa. But आम ह्यो facilities दिवपा जाय स्पीकर सर. MMD जाय स्पीकर सर वास्को आमकां हें सांगलो आमा मॅरिटायम हितू. सो MMD फुलफील करपा वो रिक्वेस्ट ह्या वर्सा आम करया स्पीकर सर MMD चो. वी हॅव ऑल्सो स्पोकन टू श्रीपद भाऊ. लास्ट म्हणटा तें स्पीकर सर टुरिजम रिलेटेड आनी वॉटर रिसोर्सीस. वॉटर रिसोर्सीस स्पीकर सर म्हादया सगळे उलयले, पूण मुगे ती वार्का क्रीक आनी कोलवा क्रीक हेजी वास माता स्पीकर ही साफ जायना. आनी सगळे मुठाय हांव साफ करना स्पीकर सर. स्पीकर सर हांवें साफ करपाची क्रिकू हांवें सोल्युशन दिलो, ती सोल्युशन मार्गे मुठाय ते. हांवें जिओ प्लग करपाक जिओ बॅग्स घान रिवर साला दाखयलें, ते प्लग करूं जाता. पूण इतली म्हारग, बरें म्हारग न्हू जा, सवाय सोल्युशन तूं हाडाय न्हू स्पीकर सर. आतां कोलवा क्रीक मेळा आहा, हांवें सांगिल्लें मानाय घालया म्हयन्या आनी ते साफ करया, ओपन करया मॅन्युअली क्रीक. म्हारग आहा म्हणटाय, गोडे 15 लाख रुपये जाय म्हयन्याक. सॉरी 15 लाख म्हारग दिसता जाल्यार तुम सोल्युशन पूण हाडाय. हिंग कोण येताय इतू वर्सां हेंगे अंकल सगळ्यांनी 30 वर्स ते क्रीक पाड करून दवरलो आहा स्पीकर सर. युरी आसोता अंकल म्हणटरी. पूण कितें करया स्पीकर सर, आतां सगळे भुरगे उठ्ठाय आनी मुजे चोटाय. पूण स्पीकर सर काय आमगे वी हॅव टू क्लीन दॅट क्रीक स्पीकर सर. सो आय थिंक लेट अस युनायटेडली वर्क स्पीकर सर. टुरिजम इज अनदर बीग सेगमेंट. आख्खे टुरिजम कोस्ट म्हाका लागता
आमी इतली रेव्हेन्यू हाडून दिता ह्या सरकारा स्पीकर सर. आमी इतली रेव्हेन्यू हाडून म्हाका खबर आसना टुरिजमा बाट खूंच कोणा दिताय ते स्पीकर सर. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम एंड आय थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हो बिगस्ट प्रॉब्लम. हांव नको रुलींग आहा तांकां खबर मेळटा जाल्यार. पूण स्पीकर सर निलेश आमकां काब्राल. हांव फकत मागता कितें निलेश गॅजेट काब्राल. नोटिफिकेशन येता कितें बाटाक Yes. तुम कोताय कितेंय तुम जोरी तोरी ट्रान्सफर्स कोताय बसून घे. ट्रान्सफर ऑर्डर येताय ह्यो सगळी नोटिफिकेशनां गॅजेट तुम सगळे आमदारां ईमेल करचो एक ऑटो सिस्टम घालचो सो दॅट वी कम टू नो so that we all come to know what is happening because झालंय. it is in बस. public domain but it doesn't take an additional steps because sir if you put everybody in copy and you send things so that we can get information कित जाता तुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी तुगेले टुरिझम डिपार्टमेंटान तूं वस्त टेंडराक गेल्यो आनी टेंडर जाले Yes, टेंडर Tom. कोताय स्पीकर सर श्री निलेश काब्राल. वी हॅव टू फॉलो सम बस, बसून घे, बसून घे. सिस्टमॅटिक अप्रोच आमदारा खबर आसना फिशरीजा मुनीस येताय आनी थिंग गोर मार्किंग कोताय CRZ आमदार म्हणटा तो कित्याक दवरलो तुमी why are we वेंजी वेगळ्यात hiding बसून घे आता. you have to inform speaker sir Yes, so ह्यो Mr. गोष्टी निलेश सगळ्यो काब्राल. include करपा जायो बस. सदा this is चल. the end of this नेक्स्ट whatever I had to speak speaker sir thank you Speaker, sir, first of all, I'd like to congratulate Honorable Chief Minister for bringing in new capital budget heads, whether it is revenue or capital, inside this supplementary demand. But Speaker, sir, I just first of all congratulate him for PWD. He has brought in central under NRDC money for rejuvenating Zuari River, and he has made a provision for 150 crores, 15 crores. But I would only like to see that the statement जो आसा मातशें टोटलिंग मातशें चुकला. तर 25,000 कोटी जे 2,000 बरयला पळय इफ यू गो टू सी टोटल मातसो सारको करपाक जाय दिसता म्हाका. तो मातसो सारको करून घेवचो सीएमाक मातसो रिक्वेस्ट करता. दुसरी गोष्टी आसा पेज नंबर 14 पब्लीक वर्क्सान the total capital expenditure, if you see the total is zero wrong asa. Masse paisa, Speaker sir, but Zuari River in Goa, NRCP under, त्याने जे ग्रांट हाडपाचो प्रयत्न केला आनी तो घालता ताका कॅपिटल बजेटाक जे प्रोविजन दवरलेले आसा म्हाका दिसता आनीक आमकां पयशे हाडूंक पडटले कित्याक जुवारी रिवर जे आसा हे खूब कडेन त्रास जाता आनी खूब कडेन ते सारके करपाक जाय. सो सेंट्रल जे पयशे आसा जाल्यार म्हाका दिसता आनी हाडूंक पडटले स्पीकर सर रेव्हेन्यू जे हांव पळयतालो स्पीकर सर ताका एडमिनिस्ट्रेटीव सर्विसीसाक ₹1 चुकून लागलो. 1,000 रुपया म्हणून दाखयला. हांव इतले सीएमाक विचारूंक सोदता की रुका अंडर नॉर्थ गोवा एडमिनिस्ट्रेशन सावथ गोवा एडमिनिस्ट्रेशनान पयशे पंचायतीचे आनी म्युनिसिपालिटीचे घेतलेले ते आज पासून तांकां परतून करूं ना स्पीकर सर. ते मातशें सीएमान लक्ष घाल कित्याक नॉर्थ गोवाचे तुमी घातला हांगा थोडेसे पयशे पूण सावथ गोवा कांयच घालूं ना. पूण रेव्हेन्यू बजेटानूच 1,000 रुपया घातला. ते पयशे स्पीकर सर ते लोकांक तेंचे पयशे स्पीकर सर. हांव म्हाका दिसता हो इशू परतून हाडपाचो प्रयत्न करतालो सीएमाक आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर आज ना. सो हो रेव्हेन्यू मिनिस्टर ना म्हूण सीएमाक सांगता तेंचे म्हजे मतदारसंघान पयलींच म्युनिसिपालिटीचे ऑक्ट्राय काडल्या आनी तांकां रुका अंडर जांकां रेग्युलरायझेशन केलां ऑलमोस्ट 65 लाख रुपीज कुज्जोरे म्युनिसिपालिटी दिवपाक जाय. शेल्डे पंचायतीचे ऑलमोस्ट 55 लाख रुपीज दिवपाक जाय स्पीकर सर. सर एक बरी गोश्ट केल्ली आसा पूण पयशे कलेक्ट केल्या ते तांकां दिवपाक जाय आनी हांवें जेन्ना पळयतालें पंचायती मिनिस्टरानूय तांकां दिवपाचें प्रोविजनूय करूं ना आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टराचेर दिवपाचें प्रोविजन करूं ना. एटलिस्ट आतां फुडल्या बजेटान हे घालचे तांकां ग्रांट इन एड ना स्पीकर सर. ग्रांट इन एड म्हणटा तो हांवें पळयला कोणाक दिवपाक पंचायत मिनिस्ट्रीन कोणाक जाय तांकां दिता कोणाक नाका ते दिना. पूण हो सिस्टम मातसो फुडल्या बजेटान आतां हो म्हणटा सप्लिमेंटरी बजेट आतां दितले दिसले म्हाका स्पीकर सर पूण ते दिना. पूण फुडल्या बजेटान ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून तेंचे जे कायदेशीर पयशे आसा रुखाचे अंडर कलेक्ट केला रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान तांकां दिवपाचें मातशें प्रोविजन करचें. कित्याक अशें जर करना तर तुवें ऑक्ट्रॉय बंद केला आनी खूब सगळे गोश्टी बंद केल्या. तेंचे स्वताचे पयशे जे तांकां मेळपाक जाय जर आमी प्रोविजन करना जाल्यार कशें जातलें स्पीकर सर चड कांय उलयना मागीर फुडें मागीर उलोवपाचो ऑपॉर्च्युनिटी आसतली पूण हें करेक्शन मातशें करचें अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक हो जो बूक आसा तो रिकॉर्डाक उरता. टोटलिंगान पेज नंबर पळय सांगला हांवें टोटलिंगान ना पेज नंबर सांगला मरे PWDचे हितू आसा पळय तो 16 का 14? 14 14 पेज नंबर टोटल कॅपिटल एक्सपेंडिचर वयर पळय स्पीकर सर ते वयर कितें बरयला आनी सकयल टोटल कसो मारला तो पळय लॅक्सांनी आनी कसो जाला तो मागीर फक्त 250 लाख जातले ते
सो एनी खूब अशें आसा बुकान खूब मिस्टेकी आसा ते मातशें अनेकदां ऑनरेबल सेवान वाचच्यो आनी सारके करून घेवच्यो अशें रिक्वेस्ट करता 14 Next वयर कितें आसा थँक्यू स्पीकर श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, the budget pass केलो तेन्ना हांवें सांगलेलें they will come with a supplementary budget, and they come with a supplementary budget. I'll speak on demand 85, that RDA चे आमचे कितले proposal वयतात थिंगा वर्सा pending आसा. See, I don't mind you increasing the budget, but budget should be realistic, looking at the proposals and what can be done, what is pending. कित्याक आमचे मागीर वर्सान उरता मागीर परत धाडटात रिवायज कर आनी परत धाड आनी अशें गुणवता फायल. So, lokache, what is the purpose of RDA? Not to pay salaries of the staff, at least, and not the running cost of RDA office, but at least the budget should make provision for consideration of the proposals, and we can definitely meet the demands of across the constituencies. In 56, demand 56 information, it's almost double which you are asking. But in information department, I think that lot of the money is being spent on events. And this event is causing loss and imbalance in your development projects. I think that if the government takes measures to show us how the budgetary allocation was actually spent on what was projected earlier for what it was to be put, and it was not after post facto approvals and having these events, I think it can be a healthy budget, and we will not have to go in for supplementary budget. In the tourism sector, that is demand number 78, a supplementary demand of 5,000 has been asked. I only want to point out there is uncontrolled these guest houses which are causing loss of revenue to the government. It's also causing loss of income which can be appropriated by the tourism department. You know of the recent 2 days back that murder of that Punjabi businessman which has taken place. And the statement of the police is he was involved in hospitality industry, renting out luxury villas. So if he was doing kind of business from 2015, which they say, and there was no registration, no records of these visitors who came, who stayed there and who have gone, and they're giving out. Imagine, because these bungalows, I know, even in my constituency, there are some bungalows which are being rented out per day for lakhs of rupees, but the department gets nothing out of the whole thing. They're not even registered under as commercial trade or are getting trade licenses. So naturally, they will not get from the tourism department under Tourism Trade Act. So Tej, I make a suggestion to the government that please make sure that, because you will not require to go in for supplementary budget, increase your demands when you can recover the money from these kind of leakages which take place. We have had a footfall of tourists. You hear the hoteliers complaining that tourists namun, but when you go out, you see a lot of people driving their vehicles, coming on the beaches, because they are all staying in these kind of guest houses which are not even registered. You can book them on the internet, you can come and stay and go. Nobody knows who has come and gone. This kind of situations will threaten the local population, because you never know what kind of crime rate increases with these people being around. Thank you. श्री विरेश बोरकर. स्पीकर सर, ह्या सप्लिमेंटरी बजेटान खूब कितें कितें घातलां आनी खूब कितें कितें मांडलां, पूण स्पेसिफीक सांगपाक सोदता स्पीकर सर, आमचो बांबोळेचो ओवरब्रीज करपाचो आसलो फुलांची खुर्सा कडेन, आजून पर्यंत कांय जाल्लें ना. गेल्या त्या बजेटान आसलें आनी म्हाका खबर ना आतां फुडें कितें जातलें तें, कित्याक एवरी टायम फुडें फुडें दुखलीत आसा. सो तो बेगानच्या बेगान जावचो ही आमची मागणी आसा स्पीकर सर. तशेंच आतां हेल्थाच्या बाबतींत आमी GMC पळयता, GMCन जी कंडिशन आहा, फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगपाक सोदता, कॅज्युलिटीचे वयले सिलींग जे आसा ते पडलेलेच आसा. आनी एवरी टायम हेच्या पयलूय मिनिस्टराकूय सांगलेलें की ते सिलिंगाचें कितें तरी करपाक जाय म्हणून. पळोवपाक सारकें बुरशें दिसता स्पीकर सर. आनी मेन एंट्रन्स जे आसा ते कॅज्युलिटीचे आसा. तशेंच जेन्ना आमी बाकीचे बेड्स पळयता, आयज कॅज्युलिटीचेर इतलो लोड पडलेलो आसा. बाकीच्या कलिग्सान सांगलां, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बाकीचे हॉस्पिटल्स, तेंचे सगळे जे पेशंट आसता ते GMCन हाडून दवरिता. सो हे जे लोड आसा तो कॅज्युलिटी आख्खी भरलेली आसता, भायर दवरचें पडटा. थोडे पेशंट भायर पासून उरता. हांव प्रत्यक्षांत वचून पळयता. सो खंय ना खंय कितें ना कितें करपाचें पडटलें स्पीकर सर. तशेंच आमी GMCचो जो मेंटेनन्स आसा, आयज खूब कडेन
गेले ते फावटी हांवें सांगलेलें खूब कडेन मेंटेनन्स करपाक जाय जे बिल्डिंग्स जावं GSIDC अंडर खूब मेंटेनन्स आसा ते मेंटेनन्स कॉस्ट कोण बेर करता कितें करता खबर ना मात ते खंय ना खंय जायना तशेंच सुपर स्पेशलिटी आयज येदो व्हडलो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बांदलेलो आसा कितले ते फावट आमकां कंप्लेन्स येयली ते म्हणजे लिफ्टीची लिफ्ट चलत ना खंय एकूच लिफ्ट चलता बाकीचे लिफ्ट चलना कितें लिफ्ट आसा पण एकूच लिफ्ट चलता सो येदो व्हडलो ब्लॉक बांदला तोय सारको ना तेजे लास्ट टायम सिलिंगूय पडलेले तेंय पळयलां सो जे मेंटेनन्स आसा जावं तितून फॅसिलिटीज सुरवात करपाक जाय जावं OT करपाक जाय बाकीची फॅसिलिटीज सुरवात करपाक जाय तें इम्प्लिमेंटेशन आजून पर्यंत कित्याक जावंक ना एवरी टायम ते सांगता आमी इम्प्लिमेंट करता केन्ना जातलें हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा कारण एवरी टायम बजेटानूय घालता बजेटा फुडेंनूय ते कांयच जायना स्पिकर सर आमी मंडूर आमचो जो हेल्थ सेंटर आसा हेच्या पयलू हांवें रिटर्न मेमोरेंडमूय दिल्लें मिनिस्टराकूय की हो हेल्थ सेंटरान जो लेबर रूम आसा न्यू हेल्थ सेंटर बांदलेलें पण आतां ताका ऑलमोस्ट वर्सां जालीं पण आजून पर्यंत ताका लेबर रूम जो आसा तो पयलींच्यान आसलो तो आजून पर्यंत जाल्लो ना तशेंच एम्ब्युलन्स प्रोवायड करपाच्यो एम्ब्युलन्स थंय जाय आसा त्यो एम्ब्युलन्सीचे मेमोरेंडम दिला बट तें आजून पर्यंत जाल्लें ना बाकीच्यो फॅसिलिटीजूय पेंडींग उरलेल्यो आसा सो हें खंय ना खंय बेग्यानच्या बेगीन जावपाक जाय स्पिकर सर मात हितून बजेटान हे सप्लिमेंटरी बजेटान जें घातलां त्या प्रमाणे म्हाका तरी दिसना स्पिकर सर स्मार्ट सिटी तुमी पळयता आसतना स्मार्ट सिटी एवरी टायम स्मार्ट सिटीचो इश्यू येता जे काम आसा ते काम स्लो जायत आसा तें खंयच्या टायमार जातलें कितें जातलें तें आजून पर्यंत जावना एकामेकाचेर ब्लेम गेम ही चालूच आसा बट तें कंप्लीटूच जायना तशेंच मेंटेनन्स ऑफ बिल्डिंग्स आतां गव्हर्मेंटाच्यो जितल्यो बिल्डिंग्यो आसा फॉर एग्जाम्पल आमची जुंता हावस हेच्या पयलूय सांगलेलें हालींच तेजे लिफ्ट मोडोन पडली लिफ्ट 15-20 दीस बंद पडली सो हे मेंटेनन्स कोण करतले मेंटेनन्साक आपयल्यार हो तेजेर घालता बट तो टायमली मेंटेनन्स म्हटल्यार एक दीस ओके 2 दीस ओके पण 15-16 दीस म्हटल्यार 4th फ्लोराचेर 5th फ्लोराचेर वयचें पडटा स्पिकर सर सो हे मेंटेनन्स सारकें जायना स्पिकर सर फिशरीज आतां हांव फिशरीजाचो सप्लिमेंटरी पळयतालो फिशरीजान सप्लिमेंटरी घातला पण एक सांगपाक सोदता जे सबसिडीज आसा फिशर फोक्सांक सबसिडीज मेळटा आतां कितलींशीं वर्सां जालीं ती सबसिडीज आजून पर्यंत मेळना ते पेट्रोल नाल्यार डिझल अलावन्स जें आसा ते अलावन्साचे 4 वर्सां थोड्यांक जाल्या थोड्यांक 3 वर्सां जाल्या ते अलावन्स कित्याक क्लियर जायना एवरी टायम फुडें दुखलिता सो हें जावपाक जायना तांकां टायमली ते सबसिडी मेळपाक जाय स्पिकर सर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट हांवें गेले ते फावटी डिमांड घातलेलो की आमचो जो गोपाकापट्टणम पोर्ट जो आसा तो गोपाकापट्टणम पोर्टाची एक रिसर्च जावची स्टडी जावची पण डिमांड घातलो मेमोरेंडम घातलें मात आजून पर्यंत तेजें कांयच जाल्लें ना आनी ह्या सप्लिमेंटरी बजेटानूय आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक व्हडलें कांय ना स्पिकर सर आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आतां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान आमकां खुबशे इश्यूज जाता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे जे लँड एक्विजिशन केलें अंडर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हे लँड एक्विजिशनाचे कितलेशे जाणांचे जे पयशे दिवपाचे आसा ते आजून पर्यंत दिल्ले ना जे कंपन्सेशन तांकां दिवपाचें आसा तें आजून पर्यंत दिल्लें ना सो हें फुडें दुखलाच आसा आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक सप्लिमेंटरी डिमांडानूय तितून चड कांयच घातलेलें ना स्पिकर सर पंचायत आतां पंचायतीन तुमी पळयता आसतले GIA फंड आसता मात GIA फंड जो आसा हो पंचायतीचो आजून पर्यंत कितलेशे पंचायत आतां आमचे पंचायतीन सगळे पंचायत एकूय पंचायती घेवंक ना जो GIA क्लियरन्स आसा हांव नको कित्याक लागून चलता आनी हांगा पासून ते कांयच दाखयना म्हणजे सप्लिमेंट डिमांडान सो GIAचो फंड कित्याक होल्डार दवरिला आनी कित्याक लागून मेळना जी बारीक पंचायत लेवलाचेर कामां जावपाक जाय तेजो पोज आमचेर येता कित्याक पंचायत लेवलाचेर कामांच जावपाक पावना पेंडींग उरल्या स्पिकर सर जे स्पोर्ट्साच्या बाबतींत उलयता स्पोर्ट्स जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पळयता आतां आमच्या तितून गोवा वेल्या गांवांत एक फुटबॉल ग्रावंड आसा आमचो आनी कितलींशीं वर्सां जालीं आतां कमीत कमी म्हाका दिसता 15-16 वर्सां जालीं ताका तो आजून पर्यंत कंप्लीट जायना हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां तांकांय सांगलां की बाबा जावपाक जाय मात फुडें दुखलीत आसा आतां केन्ना कंप्लीट जातलो आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी घडोवपाक जाय फुडें व्हरपाक जाय म्हणटा बट केन्ना जातले हेजोय प्रश्न आसा प्रश्न आसा कित्याक एवरी इयर ते सांगता फुडल्या वर्स जातलो म्हणून आजून फुडल्या वर्स येत ना स्पिकर सर सोशल वेलफेअर आतां जो आमचो डिपार्टमेंट आसा आतां कितलेशे बेनिफिशरीज आसा तांकां 3 म्हयने 4 म्हयने 5 म्हयने थोडे पयशे दिना ती आमकां येवन विचारता ह्या सगळ्या कलिग्सांकूय सांगलेलें आसा ती आमकां येवन विचारता सगळ्या आमदारांक विचारता आसतले सो ते केन्ना जातले कित्याक 1 म्हयनो दवरता ओके 2 म्हयने 3 म्हयने 4 म्हयने 5 म्हयने म्हणजे अशें फुडें दुखलीत रावले नाल्यार वांगडाच ते 6व्या म्हयन्यान येतले 6 म्हयने लागतले सो तांकां एक जो हें आसा की आमकां बेनिफीट मेळटा तो मेळपाक जाय टायमार म्हणून तो मेळच ना स्पिकर सर तशेंच आतां ट्रान्सपोर्टाचेर वयता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान लास्ट टायम एश्युरन्स दिले तेच्या पयलूय जे एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर जावं हेजेर सांगलेलें की आमी 100 बजेटरी एलोकेशन दिल्लें की 100 EV बसीज येतल्यो म्हणून
आतां गेले ते असेंब्ली जाले तेच्या पयलींची असेंब्ली जाली आतां 2 वर्सां जाली कंटिन्युअसली हेंच आयकोंक येता पण अजून पर्यंत 100 EV बसीज अजून पर्यंत कित्याक येना केन्ना येतल्यो कित्याक हो जो ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी आसा आयज खंय ना खंय लॅक जाता आनी आमकां ती ट्रान्सपोर्ट टायम टू टायम मेळना आनी कितलोसो डिमांड सगळ्यांकूच डिमांड आसा कदंबा बसीचो जो ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीचो तशेंच टॅक्सीकारांचो जो विशय आसा आयज खंय ना खंय तोय सुटावो करपाक जाय कारण जो बेनिफीट तांकां मेळपाक जाय आयज तो मेळना आनी ट्युरिजम डावन पडलेल्यान तुमकां खबर आसा ट्युरिजम सकयल देंवला ताका लागून खंय ना खंय आमकां इम्प्लिमेंट करूंक जाय स्पिकर सर WRD 2 मिनटां स्पिकर सर WRD डिपार्टमेंटाची जी कामां आसा आयज सप्लिमेंटरी डिमांडान WRD खूब कमी हें आसा जो फंड एलोकेट केला आनी कितलींशीं कामां पयलुचीं कामां पेंडींग उरल्या ही कामां कशी जातली जेन्ना WRD डिपार्टमेंटाक फंडूच एलोकेट करिना जाल्यार आनी ही जी कामां आसा जावं बांदाची जावं बंदराची जावं आनी कसली कामां आसा जावं आमचे हेजी इरिगेशन सिस्टमाची ही जी कामां आसा ती पयलुचीं कामां आतां तरी कंप्लीट जावंक जाय 15 वर्सां 20 वर्सां 25 वर्सांची कामां पासून पेंडींग आसा सो ही कामां पयलू घेवपाक जाय सो तांकां फंड एलोकेट जावपाक जाय स्पिकर सर आतांच आमच्या कलिगांनूय सांगलें की RDA डिपार्टमेंटाची वर्क्स आतां 2021-22 जो RDA वर्क्स आसली ती आजून पर्यंत जाल्ली ना ती कितलीशीं वर्क्स जी आसा ती इनकम्प्लीट उरलेली आसा आतां आमकां परत तितूनय आमकां सांगता की 2च घेवपाची एक आमदाराक 2च घेवपाची वर्क्स आतां ही दोन वर्क्स आसा तिवूय जावन आतां 2 वर्सां जाली गेले ते वर्स ते फुडल्या वर्साची आनी ह्या वर्साची आतां फुडल्या वर्स येतले सो ही कामां केन्ना कंप्लीट जातली स्पिकर सर लास्ट वयता सांगता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची एक सांगता हांगा जो सप्लिमेंटरी बजेट आसा तितून कांयच तांकां एलोकेशन केल्लें ना हांव तुमकां मुद्दम सांगता हेच्या पयलीं सांगलेलें जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांकां व्हेकल्स सारक्यो ना जेन्ना ते सायटीर येता आमचे कडेन व्हेकल्स ना म्हणटा ते पर्सनल व्हेकल्स घेवन येता जावं जेंचे इक्विपमेंट्स आसपाक जाय ते इक्विपमेंट्स सारके ना एक साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची जी स्पिकर सर लास्ट की जेंकां स्टाफ आसा स्टाफूय कमी आसा तांकां हेंय ना सो जो सप्लिमेंटरी आसा तो सप्लिमेंटरी वाडोवन दिवपाक जाय आसलो आनी ह्यो व्हेकल्स बीन आसा त्यो प्रोवायड करपाक जाय जेन्ना आतां तुमी पळयता आसतला आख्खे दोंगर काबार करता दोंगर उजो लायता जावं आनी कितें कट करता सो तेन्ना ते पावपाक जाय ते पावत ना सो स्पिकर सर इतलेंच सांगपाक सोदता की जेन्ना सप्लिमेंटरी हें घालता तेन्ना जे डिपार्टमेंटाक खरेंच गरज आसा आनी हेच्या पयलीं आमी मांडलेलें आसा तें करपाक जाय म्हणून देव बरें करूं स्पीकर सर थोड्या जाणांनी हो बुकूच नाका म्हणून सांगलो सप्लिमेंटरी डिमांड जी आसा पळय न्ही फॉर ग्रँट्स तो बूक नाका म्हणून बी गेलो सप्लिमेंटरी डिमांड ही प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या खात्यांत वेगवेगळी गरज लागता तेन्ना ती घेवचीच पडटा आनी जर घेयना जाल्यार तें काम उरतलें पूर्ण बजेट जाय वर्सभर उरतलें म्हणून सांग ताका कारण म्हाका दिसता थोडेशे विजय सिनियर आहा ताका सांगपाची गरज आसा न्ही सांगना युनायटेड म्हणटा न्ही आनी हांव स्पिकर सर पयलीं हांव ह्या सभागृहाक सांगपाक सोदता की 21-22 आनी 22-23 हे सलग 2 वर्सांक आमी रेव्हेन्यू सरप्लस एचीव केला हेजोच अर्थ आमची येणावळ जी आसा ही आमच्या रेव्हेन्यू खर्चा पेक्षा चड आशिल्ली म्हणून आमचो रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आशिल्लो दुसरी गजाल आमी दर वर्सा सेंट्रल फायनान्स मिनिस्ट्री हाणें घातलेल्या लिमिटान FRBM लिमिटात आमी बोरो करता तेज्या भायर स्पिकर सर आमी केन्नाच बोरो करूंक ना किंवां तेज्या भायर आमी लोन जी आहा पळय न्ही घेवपाकूच शकना ती लिमीट आमी क्रॉस करपाक शकना स्पिकर सर डेट टू GSDP रेशियो हे डायनामीक फिगर आसा कोविड-19च्या काळात सुद्दां GSDP हो फिगर देंवल्लो रेव्हेन्यूज नाशिल्लो बट बॉरोवींग वाडलेलें बट त्या खातीर सुद्दां म्हणजे ह्या काळात सुद्दां हो फिगर जो आशिल्लो हो मेनटेन दवरलेलो जरी आमी कोविड-19च्या उपरांत ह्या काळात पळयलें जाल्यार हो रेशियो देंवपाक लागलेलो तो जर पळयत तुमी जाल्यार डेट टू GSDP रेशियो 19-20 30.14 आशिल्लो 2021 तो 32.78 जालो आनी 2021 to 22 32.13 जालो हे वयले फिगर जे आसा स्पिकर सर हे आमी सर्टिफाय करिना हे कॅग सर्टिफाय करता कारण ते गव्हर्मेंट ऑफ गोवा करिना स्पिकर सर फाटल्या फायनान्शियल इयरान 22-23 आमी ओपन मार्केटांतल्यान बोरो जे केल्या पळय न्ही इट इज 1300 crore आमची लिमीट जी आशिल्ली पळय न्ही इट इज समथींग 4500 crores पण आमी फक्त बोरो केल्या 1300 crores हाज्या भायर आमी बोरो करूंक ना म्हणजे आमी कितले आनीक बोरो करूं शकताले ते पळय आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमची सगळी लोन रिस्ट्रक्चर केली आनी ती चिपर इंट्रस्ट रेट आसल्या कडेन हाडली फॉर एग्जाम्पल नाबार्ड सिडबी नॅशनल हावजींग बँक सगळी रिस्ट्रक्चर केली ओल्ड लोन आनी ती सिडबी नाबार्ड हेज्या सकयल हाडली
आनी इतकेच पयशे आमी बोरो केल्या. आमकां जर जाय आशिल्लें जाल्यार कोविडाच्या काळात जेन्ना आमची येणावळ देंवल्ली पळय न्ही तेन्ना पगार आसलो, बाकीच्यो सगळ्यो सोशल वेलफेअरच्यो स्कीम ह्यो सगळ्यो त्यो सुद्दां म्हणजे सरकारान सगळ्यो रेग्युलर आनी चालू दवरल्यो. म्हणून आमी परत म्हणजे सोशल वेलफेअराच्यो स्कीम, गृह आधार आसतली, लाडली लक्ष्मी थोडीशी डिले जाल्ली ना न्ही, ती आतां आमी दिल्या. बट खंयसरूच खंयच्याच काळात आमी खंयचीच सबसिडी कटसाट करूंक ना किंवा खंयचो बाकीचे बेनिफीट खंयचीच करूंक ना. कोविडाच्या काळान सुद्दां आमी हे सगळें चालू दवरलां. आनी तूं जर हो बाकीच्या स्टेटीचो रेशो पळोवंक गेलो आसत न्ही, म्हणजे उदाहरण उदर तो मॉडल सांगतालो तो, तेंचो सुद्दां मॉडल हे वेगवेगळे तितूर वचना. म्हणजे तेंचो जर पंजाब मॉडल पळयत जाल्यार तो 47.13 आहलो, तेच्यान तो 44.74 मॉडलाचेर गेला. हांव तितूर वचना स्पिकर सर. ओके, हांव एक्झॅक्टली फिगरांचेर येता. टोटल सप्लिमेंटरी बजेट इज टू एक्सटेंड ऑफ रुपीज आमी 961.37 crores. हें तरी मागलां सारकें 961.37 crores. स्पिकर सर, हातूंतले म्हणजे सेंट्रल असिस्टन्स एडिशनल फॉर द असिस्टंट टू रिसीव अंडर द वेरियस सेंट्रल स्किमी ज्यो घेवपाक जाय त्या ती 130.45 crores. आनी बूक एडजस्टमेंट जे आसा इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट टू द PWD हो 220 crores आसा आनी पावर परचेजा खातीर 150 crores. म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली बूक एडजस्टमेंटान 370 crores. एडिशनली स्टेट सप्लिमेंटरी बजेट आतां जें म्हणटा पळय न्ही एक्चुअल बजेट सप्लिमेंटरी जें मागलां which is only 460.92 crores. तितूर एडिशनली पेन्शन एंड amount due to the revision of the pension is 274.37 crores. नॅशनल गेम्सा खातीर 87.21 crores. इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी खातीर 39.14 crores. आनी मिसलेनियस पर्चेस जे सगळे बारीक बारीक सगळे जे घातले तितूर 50 crores. Okay, the actual supplementary is 460.92 crores. And this has been shown against the surrender done by the multiple departments in their respective demands. And also, there is a growth in the revenue received to the state government. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान आपले सरेंडर केला प्लस आमचे रेव्हेन्यू रिसिप्ट ह्यो ग्रोथ जाल्या. Therefore, there will be neither be any increase in the overall budget size and nor there will be any increase in the fiscal deficit. खंयसरूच कसलोच आमी ओवरऑल बजेटांत खंयसरूच वाड करूंक ना. आसा तें बजेट मेंटेन करून, कारण उलयता आसतना बऱ्याच जाणांनी आमी आनीक बजेटांत वाड करता काय कितें, बजेट एक्चुअल करचें. बजेट एक्चुअलूच आसा स्पिकर सर. खंयसरूच आमी बजेटाच्या फिगराक टच न करता म्हणजे आसा त्याच हातूंतल्यान हें बजेट केलां. फक्त रिगार्डींग निलेश एक दोन तो फक्त तेणी वयर फिगर दिला म्हणून तेणी सांगलें आमी जी टोटल वयर म्हटलेली आतां जें म्हणणें टोटल सकयल म्हणचें तितकेच. बट इट इज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गायडलायन्स त्यांच्या प्रमाणे ते टोटल वयर दाखयता म्हणून दाखयल्या. तसो आसा विशय तो. ओके, नेक्स्ट जो आमी हेड हॅज बीन ओपन त्यांनी जे सांगला पळय पयशे दिवपा जाय पंचायतीन तांकां आमी हेड ओपन केला. अमावंट वील बी रिएप्रोप्रिएटेड एंड रिलीज अंडर द रेग्युलरायझेशन जे आसा पळय न्हू ते आमी दिता. स्पिकर सर, कोणी सोशल वेलफेअरचो विशय जो काडलो पळय न्ही टील डेट आतां कोणाक जर 6 महिने 7 महिने येवंक ना ताजी कदाचित तेजी रिन्युअल सर्टिफिकेट बीन कितें तरी उरल्या आसतली. सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा कडेन हांव आत्तां उलयलो ताज्या म्हणल्या प्रमाणे फक्त जानेवारीचे पयशे, लेट मी कंप्लीट, फक्त जानेवारीचे पयशे उरल्या. जानेवारीचे पयशे म्हाका दिसता ह्या 4-5 दिसांक कोविडांत गेले ते सेशनाक येता. स्पिकर सर, जानेवारीचे पयशे उरले ते जातले. कोविडाचे पयशे आमी जेन्ना 5-5 हजार रुपया दिवपाक जे चॅक काडलेले पळय न्ही जेंच्यांनी म्हाका दिसता कितले 40,000 लोकांक दिले मरे. 12 crore पेंडिंग आहे. 12 crores. ते न्ही म्हणल्यार ते दिले ते एकूच दीस तुवें सांगना मरे दिले म्हणून. ते दिले तुवें तरी सांगपाक जाय आसलें की बाबा तुमी 40,000 लोकांक 5-5 हजार रुपया वाटले म्हणून. सांगलो सगळे दित मुगेले ते दिता मरे ना काय पळय ताका दिता ते 12 crore. थोडे उरल्या कोविडाच्या वेळाचे. मॅक्झिमम लोकांक जेंचे डॉक्युमेंट्स क्लियर असले एप्लिकेशनां घेतली तितक्या जाणांक दिले. उरल्या त्या लोकांकूय दिता. त्या ती जर सोशल वेलफेअराची DSSY स्कीम कोणाची पेंडींग जर आसत 6 महिने उरल्या दिवंक मेळोंक ना जाल्यार तेजी इंडिविज्युअल येवंक ना. तेणी आयदर डिपार्टमेंटा कडेन वचून कित्याक तरी आपले रिन्युअल सर्टिफिकेट आसतलो आनी कितें विशय उरला आसतलो जाल्यार तो क्लॅरिफाय करचो. सेम थिंग विथ द गृह आधार. गृह आधाराचे पयशे जे आसा पळय न्ही रेग्युलरायज आसा. फक्त जानेवारीचे एकूच म्हयन्याचे उरले आसतले ते पयशे आतां आमी घालतले कारण मंथली दिवपाची सिस्टम जी आसा पळय न्ही सगळ्यो स्किमी ह्यो अप टू डेट केल्या. म्हणून म्हाका दिसता स्पिकर सर
आमी सप्लिमेंटरी डिमांडान जे सांगले पळय न्ही एक्चुअली त्या प्रमाणे बाकीचे बालरथ स्किमीच्या बाबतीत उलयता आसतना स्पीकर सर बालरथ जी दिल्या पळय न्ही 5 किलोमिटर आनी 7 किलोमिटर 5 किलोमिटर स्कुला खातीर आनी 7 किलोमिटर हाय सेकंडरी खातीर तांकां मेंटेनन्सचे ग्रँट आमी 100% दिता तांकां जवळपास ते 5 किलोमिटराच्या भायर चलयता पळय 5 किलोमिटराच्या भायल्यान भुरग्यांक हाडपाची न्हू Speaker sir, एकूच but मिनीट. a Mukhyalmantri, there has to be a safety audit. These Speaker Balrats sir, are almost 14, 15 years आमी old. फिटनेस सर्टिफिकेट दी म्हटल्यार तांकां आतां ज्यांनी फिटनेस सर्टिफिकेट हे पळय बालरथ ज्यो आमी दिल्या तेज्यो फिटनेस सर्टिफिकेट दी म्हटल्यार फिटनेस सर्टिफिकेट जर मेळना जाल्यार तेजेर विचार सरकार करतलो त्या जांकां दिल्ल्या जे तुम दिताय for the particular management. हय ते तो 1.5 सांगता ते तुमीच घ्या तशें जावचें ना एरियड स्कुला खातीर बालरथ स्कीम जी दिल्ली आसा पळय न्ही मागीर तेंच्यांनीच करूंक जाय न्ही ते सगळी ग्रँट आमी ते दिता 1.5 पयशे लाख आमी ते दिता 1.5 लाख सारकी तरी ते 1.5 लाख पावनाय what you need to come with some feasibility. हय know that it is not happening. When it is not happening, why don't we take over to स्पीकर streamline? सर मागीर तूं थोड्या भुरग्यांक दिसांनी डेंजरा घालून फायद ना स्कुलूय त्यांना केल्ले बी म्हणून थोड्या दिसांनी तूं सांगतलो स्कुलूय बी चलोवंक तुमीच घ्या ते म्हणटलो तेंच्या कडेन मागीर सामान पळया आसा. ते गरज पडले जाल्यार तेंय करया हांव बट मागीर सद्या तें बसी रेडी कर सांगतालें. स्कुलूय चलोवंक घ्या म्हणटलो तूं. भुरगीं जर तर सेफ ना जाल्यार स्कूल चलता उरचें सीएम सर बिकॉज न्ही म्हणल्यार आमी स्कुलाक सॅलरी आमी दिता we are here maintenance to grant amend आमी things. दिता. Speaker sir, सगळें आमी दिता आमी हिंगा भुरग्यांगेले स्कूल आमी सेफ्टी उलयता घेवपाचें. सीएम सर दुसरें चलोवपा सोदता आतां Structure. आतां तूं change स्कूल घ्या करता. म्हणटालो आमी Structural दिता. audit जावपाक जाय. Do a proper Streamline structure. फिटनेस सर्टिफिकेट मागल्या प्रत्येकान फिटनेस सर्टिफिकेट सबमीट करपाक जाय आतां तेज्या पयलीं आनी ते जायना. 5 किलोमिटर आनी 7 किलोमिटर हेज्या भायर बालरथ चलोवपाची ना अकॉर्डिंग टू द गव्हर्मेंटान नवीन सर्क्युलर काडला अदरवायज दॅट मॅनेजमेंट जे आसा पळय न्ही जाता कितें ह्या इस्कॉलाची भुरगीं हाड त्या इस्कॉलाची भुरगीं हाड म्हणून बाकीची इस्कॉलां बंद पडल्या ओके त्या खातीर ती त्या लिमिटान जर चलयलें आनी 1.5 लाख रुपया तांकां एडिशनल जो फिटनेसा खातीर दिता म्हणजे मेंटेनन्सा खातीर दिता तोय दिला तांचो ड्रायव्हरांचो आनी हेल्परांचो तांचो पगारूय वाडोवन दिलो तांकां स्कीम घालून कितले पयशे डिझलाक कितले तेंच्या मेंटेनन्साक आनी कितल्या ड्रायव्हराक आनी तेच्यानी आतां एकावंटूय ओपन करचें आनी ड्रायव्हराची आनी हेल्पराची सॅलरी तेंच्या एकावंटाचेर घालची आतां वयल्यान परत प्रॉब्लेम कारण ते इतके दीस जाले करतले आमी वाडयले तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे तेंच्या एकावंटाचेर पेमेंट करचो तांकां आनी तेंच्या कडल्यान तो ड्रायव्हर आनी हेल्पर त्या ती हे सारके पयशे जर वापरले तेच पयशे काडून डिझलाक वापरतात तेंच्यांनी 5 किलोमिटर 7 किलोमिटराच्या भायर वयता आसत इट इज देर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे वॉन्ट टू एडिशनल तेंच्यांनी डिझला खातीर तेंच्यांनी करचें आमगे कार्मोना स्कुला मातशें बिफोर नेक्स्ट एकेडमिक इयर स्पीकर सर आतां तांच्यांनी बरेचशे फावटी सोशल वेलफेअर किंवा बाकीच्या डिमांड आमी एक्सपेक्ट केल्ली तेच्या पेक्षा चड लोकांनी अटल आश्रा खातीर एप्लिकेशन केलां मागीर ती आमकां सप्लिमेंटरी डिमांड घेवन फुलफील करची पडली ना नाजाल्यार ती पासूच करूंक मेळची ना आमकां ह्या वर्साक जर पास करपाक जाय आसत जाल्यार अटल आश्रा योजनेच्या अंडर एप्लाय केला एडिशनली पयशे दिल्या उपरांत तो पास करपाक शकतलो त्या खातीर इक्वली पास करपाची गरज आहा एल्टना जाल्यार एल्टना अडेशी घर दिवपा जायना आनी वेन्जी 2 देखून फायल पास जायना तशें जायना उलय अरे म्हणटर एल्टन काम फॉर्म केले एल्टना पयशे मेळयले कितकोन 10 कोटी कितकोन दिताय सगळे आमदार ते भाशेन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दवरूं जाय आमगे फायल पावनाय जाल्यार तो अमाउंट सरा कडेन उंदी आनी थिंगा युनायटेड 100 कोटी म्हळ्यार ते ओएनजीसीचे गोंय सरकाराक कांय दिला पंचायतूय दिल्या ओएनजीसीन गोंय सरकारान दिला आमकां जमिनीन दिल्या ओएनजीसीन गोंय सरकारान दिला नुस्तें मुजे चोणाका तुमीच कित्याक झगडटा क्लॅरिफाय करता ऑफ फंड्स सारखे जावपा जाय डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फंड सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी पावपा जाय ते स्किमी प्रमाणे नाजाल्यार आमगे फंड येवपा आतां सगळो एक कडेनू गेलो नाही हरशी तुम्ही आमकां कांय खबर ना सगळ्यांक कितें तें बट आयज तुमच्याच मदीं झगडपाक लागले ना तुम्ही हरशी मेळून सगळ्यांक झगडा झगड नाही हांवें क्लॅरिफाय केलां कित्याक तुवें ऑल तें तुवें आमकां दिवपाय म्हूण सरकारान फ्रेंडली फायट स्पीकर सर त्या खातीर हे सप्लिमेंटरी डिमांड्स जे आसा पळय न्हू हे म्हाका दिसता सगळ्यांनी पास करचे तेंच्योय तशें म्हणल्यार जे अटल आश्राचे आनी बाकीचे सगळ्यांचे वेंदीचे ते वेंदीचे स्पीकर सर एक मिनिट इव्हेंट्सांचेर आमी इतले उलयले मुखेलमंत्र्यान सारके कॅट केलें ते इव्हेंट्साचेर आतां 29 कोटी मागता तो म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान 100 कोटी रुपया म्हणले 3 वर्सान गेल्या इव्हेंटाचेर ते इव्हेंट बंद करून पांय पडटा तुका स्पीकर सर हे सरकार काम करता आनी ते शोकेस करपाक जाय एखादो प्रोग्राम करप कोणाक शोकेस करता स्पीकर सर आमी कशें मेळटलें स्पीकर सर एखाद्या आतां पळय आमी एक्वा फिश फेस्टिवल केले कित्याक इव्हेंट जाय नुस्तेकारांक कळपाक जाय कित्याक इव्हेंट जाय हांव म्हणटा कितें
बस स्टँड मडगांवचो बस स्टँड तूं आतां विकसीत भारत म्हणटा हो इन्फॉर्मेशनाचे बंद कर 100 कोटी ताजेर मड तुका तो विकास पुरुशूय खुश जातलो स्पीकर सर ताका निदान आतां फातोर्डा बस स्टँड जो आहा पळय मोडा मरदे. निदान आतां बरो जालो पळय तो तूं आतां इव्हेंट म्हाका अश्युरन्स दी चल इव्हेंट तूं करता जाल्यार तो बस स्टँड सारको करता म्हणून आतां वाल event हे तुगे जातकर मोदी येवन वतकर स्पीकर सर, पळय. इतले वर्सां तूं तूं एडमीट करता की तो गोरवाचो गोठो असो बस स्टँड आशिल्लो हें तरी एडमीट करता तूं स्पीकर सर तो बरो नाशिल्लो इतके हांव एडमीट करता सारको नाशिल्लो सामको शेबी पद्दतीत आशिल्लो मागीर? आमी विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 47 नाका आतां हे उलयता मरे हांव 47 मेरेन दवरुशी आमकां स्पीकर सर तेकाच घालो. आमी माननीय प्रधानमंत्रीचे प्रोग्राम विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 हो फातोर्डा मडगांवांतल्या त्या बस स्टँडाचेर करता त्या निमित्तान आतां तरी तो निव्वळ जाला तेका फक्त आतां फाटल्यान एक ती बरी एक बस शेड बीन करून जाय व्हडलो बस स्टँड मागीर बांदता तेन्ना ना ना तो येवचोच ना तो 2047 करुया मागीर तो विकास पुरुशाक तो धाडटा वयर बी दिसता आनी मागीर करुया ताका तो ना ना तेन्ना स्पीकर बदलतो सर थंयच्यान तुका- जावन मंत्री बी. स्पीकर सर हांव एक सांगता की बस शेड जी करून दिवपाक जाय पळय बरी वेवस्थीत रित्या कारण थंयसर इंटरस्टेट बसीस येतात सगळ्यो बसीस थंयच्यान पुणा परत मुंबय सगळ्यो बसीस थंयच्यान सुट्टा ताच्या खातीर स्पीकर सर ती बरी बस शेड अरे बाबा विकसीत फातोर्डा करता बिकॉज सर मातशें ते इव्हेंट खरें देवाच्यान कमी कर अरे विकसीत फातोर्डा कमी करता करा ते इव्हेंट तुमकां हांव नकळो तुमकां कशें बरें दिसता तें कुशियासान म्हाजे हात घाला मरे कितें इव्हेंट कितें म्हणटा तूं? गोविंदाचो फोटो येता रेजिनाल्डाचो येता रवी नायकाचो आयलो आनी कोणाचो आयलो विश्वेश्वर दिता जाल्यार चालूच आहा पेपराचे बी सारके फ्रंट पेजी चालू आहा मागीर आनी कोण उरलो सुभाष फळदेसाय साहेब पर्पल फेस्ट बरें नॉट बॅड रियली गूड पूण येता आलेश सिगर अजून येवं ना तूं करशी कसलो इव्हेंट बी अरे सगळे उठता ते मध्ये गोविंद गावडे सारको फुल ऑन आहा सो कोण उरल्या सगळ्यांचे फोटो घे ते व्हडले होल्डिंगा कितें हें आतां मातशें कमी करा मरे हें आमी तुमकां सगळे वळखतात तुमची मतदारसंघ तुमकां वळखतात कित्याक ते जाय ते व्हडले सुभाष शिरोडकर एक ना आतां तुमचो स्पीकर सर जाय बसून घेत मातशें ते इव्हेंट कमी करपाक जाय तुमी बी सांगलें जालें. न्ही तुमकां स्पीकर दिसता सर मधुमेह पर्सनल म्हणतो तुम्ही तुमचो अरे तुमकां दिसता हे इव्हेंट करता ते सारके हे पयशे आमी लोकांचे मोडटा ते सारके दिसता तुमकां तुम्ही स्पीकर सांगा सर काम केले खरं रे तुमचे काम एक मिनिट. नाल्यार म्हाका घाल एक ते. एक मिनिट मोबाईल ना, फोटोच बसून नाका, घे हांव करता. मुख्यमंत्री सोबत येत हा चल जालो तेका विकसीत फातोर्डा करपाक जाय तेजे उरला तो बस शेड बांदून दिवपाची जी आहा पळय न्हू ती बांदून सारकी दिता बरें कर बरें तूं दिता. येवन वचूंक शकता अशी बस ते बस सगळ्या stand कर. बरें आसा बांदून दिता जालें सोंपलें न्ही? आं. सप्लिमेंटरी डिमांड पास करचे पास करचे पयलीं मुगे बसी प्रश्न असो पास आसा करपाक कलम permission मुगे 2 बस. कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचे भाग जावचे काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2, 3 परिशिष्ट कलम 1 विधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that Bill number 1 of 2024, the Goa Appropriation Bill 2024, be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय विनियोग विधेयक 2024 संमत जाला गोंय इमारती भाडेपट्टी आनी निष्कासन नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक माननीय कायदा मंत्री अलेक्स सिगेरा जालें Mic on. 66, I beg to move for leave to withdraw Bill number 27 of 2022, the Goa Buildings Lease, Rent and Eviction Control Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा विधेयक फाटी घेवपाक अनुमती मेळची जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें Yes. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक फाटी घेवपाक अनुमती मेळची कायदो मंत्री आतां विधेयक फाटी घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I beg to move that Bill number 27 of 2022, the Goa Buildings Lease, Rent and Eviction Control Amendment Bill 2022 be withdrawn. प्रश्न असो आतां विधेयक फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें
जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. गोंय इमारती भाडेपट्टी आनी निश्काशन नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2022 फाटीं घेतलें. आतां शार आनी नगर नियोजन मंत्र्यांनी गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. माननीय मुख्यमंत्री कोण म्हणटा? हां. Sir, I request to leave to move the motion to introduce Bill number 7, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा, गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडून घेवपाक अनुमती दिल्यात. आतां मंत्र्यान विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2024 मानून घेतलें. आतां येरादारी मंत्र्यांनी गोंय मोटार वाहन कर दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो म्हणचें. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 8, the Goa Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा, गोंय मोटार वाहन कर दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडून घेवपाची अनुमती दिल्यात. मंत्र्यांनी सभागृहांत विधेयक मांडून घेवपाचो प्रस्न मांडचो. Sir, I introduce the bill. गोंय मोटार वाहन कर दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत मांडला. आतां वाहतूक मंत्र्यांनी गोंय महसूल मंत्र्यांनी गोंय जमिनीचे वापर आनी दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो म्हणचें. Sir, I request leave to move the motion to introduce the bill number 4 of Goa Land Use Regularization Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा, विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. विधेयक आतां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. आतां सहकार मंत्री विधेयक मांडचें. सहकार मंत्री. हां. नाले मांडले. Sir, I introduce the bill. गोंय जमिनीचो वापर विधेयक दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत मांडला. आतां मुख्यमंत्र्यांनी गोंय म्हाल वस्तू आनी कर सेवा दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मुख्यमंत्री. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 9 of Goa Goods and Services Tax Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा, गोंय म्हाल वस्तू आनी सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आतां मुख्यमंत्री विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय म्हाल वस्तू आनी सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत मांडलें. आतां मुख्यमंत्र्यांनी गोंय मूल्यवर्धीत कर दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the Bill number 10, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2024. प्रश्न असो आसा, गोंय मूल्यवर्धीत कर दुरुस्ती विधेयक 2024 विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आतां सहकार मंत्र्यान विधेयक मांडचें. मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the bill. गोंय मूल्यवर्धीत कर दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत मांडला. आतां महसूल मंत्र्यांनी गोंय भाडेपट्टी भाडे आनी निश्काशन दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the Bill number 6, the Goa Buildings Lease Rent and Eviction Control Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा, गोंय भाडेपट्टी भाडे आनी निश्काशन दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आनी मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय भाडेपट्टी भाडे आनी निश्काशन दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत मांडला. राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर उपकाराक मानपाचो प्रस्ताव
श्री दाजी सरकार मांडला तुम्ही मांडत Sir, I move the following, that the members of the 8th Legislative Assembly of Goa, assembled in the 6th session, are deeply grateful to the Governor for his address, which he has been pleased to deliver to the House on the 2nd February 2024. आमदार श्री प्रवीण शेट आणि राजेश फळदेसाय आणि प्रस्ताव अनुमोदन दिवचे. Sir, I second the said motion of thanks moved by Honorable MLA Sri Krishna Salkar. Sir, I second the said motion of thanks moved by Honorable MLA Sri Krishna Salkar. प्रस्ताव सभागृह मुखार आसात. राज्यपालांच्या अभिवेशनाच्या उपकाराच्या प्रस्तावाक दुरुस्ती आसात. मान्य विरोधी पक्ष फुडारी आमदार श्री इरी आलेमा हाणें आपले प्रस्ताव मांडतो. So I beg to move the following amendments to the motion of thanks to the governor's address as per list number 1. दुरुस्ती सभागृह मुखार आसात. आमदार श्री विजय सेजा हाणें आपले दुरुस्ती मांडच्यो. Sir, I beg to move the following amendment to the motion of thanks to the governor's address as per list number 2. दुरुस्ती सभागृह मुखार आसात. आमदार श्री वेंझी वेगस हाणें आपले दुरुस्ती मांडच्यो. Sir, I beg to move the following amendment to the motion of thanks to Governor's address as per list number 3. दुरुस्ती सभागृह मुखार आसात. आमदार श्री विरेश बोरकर हाणें आपले दुरुस्ती मांडच्यो. Sir, I beg to move the following amendments to the motion of thanks to Governor's address as per list number 4. दुरुस्ती सभागृह मुखार आसात. आमदार श्री कार्लोस फेरेरा हाणें आपले दुरुस्ती मांडच्यो. Sir, I beg to move the following amendment to the motion of thanks to the Governor's address as per list number 5. सर, अपोजिशन लिडरांनी हो वेगवेगळ्या कितें एकेच पार्टींतल्यान दोन म्हणटात ते अशें केन्ना जावंक ना. दिस इज अ पार्टी स्प्लीट जाल्या जाल्यार तशें कळया न्ही पार्टी स्प्लीट म्हणून. Because sir, म्हणजे 2 वर्सांची एक काही opposition hai, either you are in ruling or opposition. Fensan round काय आहे ना, आम opposition आहे. येवपाचे हांव पळय म्हणजे तेच कळना तुम्ही आता थंय कोण कोणा वांगडा तो सारकेच ठरयात पयलीं. येस बरें. दुरुस्ती सभागृह मुखार जर हे आसात. सदांच आमदार श्री हें कोण कोणा बरो आसा कोण कृष्णा साळकर, प्रवीण एडवोकेट शेट, कालुसाकूय राजेश तशें म्हणटाले कितें हे परत एक कित्याक उलोवप हिंगा चर्चा म्हाका काय समजना. आहा जाल्यार येता आशिल्ले न्हू तेशी कोण येना तेशी. कृष्णा साळकर, आहाय न्हू 7 जाणांकूय तुमी इतली हें करता जाल्यार आनी कितें जालां. आमी तुका साळकर स्पीकर सर, 2 तारखेर गव्हर्नरान आपलो एड्रेस आमच्या मुखार सगळो दिलो. थोड्या ऑपोजिशनान तो एक मिनिट आमगेले 3 उलयतले. तीग जाण आसले. तीग कोण नांव हय, दिया. आमचे 6 आयजूच उलयतले. So आमगे 3 तुमचे 3 सांग बरे कोणते. कालूस, क्रूज आणि एल्टन. संकल्पाक बी तूं मेच्ची चुकून. तीन नांव घेत. कोणी ना 6 उलयतले आमचे. आज मागीर कोण 2 दिल्या ती जाल्यार त्या टायमान एडजस्ट करून घे. तेचे 3 पयलीं उलो न्ही. माय पर 5 उलयतले म्हण तुवें तुमगेले. पळय परवा आनी कोणूच ना. तुमी जे लिडर ऑफ ह्या पयलीं चौगूच जाण उलयतले तुमी. तुमगे 5 जा. ना आमचे उलोवचे ना न्ही. ते तीग जाण तुमगे उलोवपा ना 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 परवा आनी उलोवचे ना म्हणून तीन न्ही. तुवें तीग जाण उलयतले. बरें 3 अपोजिशन लिडर परवा फक्त तुमच्यातले 4 जाण उलयताले आनी हांव आन्सर करतलो. ताज्या वयर आनी कोणूच उलोवचे ना आमच्या वाटेंतल्यान. दॅट्स ऑल. येस श्री दाजी सरकार. सर, स्पीकर सर, गव्हर्नरान जे आपल्या भाशणान सगळ्यो गोश्टी मांडल्या म्हाका दिसता ऑपोजिशनाक खंय तरी त्यो एका वटेन खरें दिसता आसत आनी त्या खातीरूच खंय तरी ऑपोजिशनाक ऑपोजिशन करपाक जाय म्हणून तांणी उलयल्या. आनी अशें ताणें आपल्या प्रेसाक दिल्ल्या बायटानूय सांगलें की फक्त ऑपोजिशन करपा जाय म्हणून आमी केलां म्हणून. पूण म्हाका दिसता गव्हर्नराचें जें भाशण आसा तें खूब अभ्यासपूर्ण भाशण आसा. आनी गव्हर्नर हो असो आसा व्यक्ती जो गांवांनी वचून हे सगळे पळयत आसता, शारांनी भोंवता आनी आपल्या हिसपान गोंयची उदरगत जाता ती आमकां तर सगळ्यांक दिसतात. पूण तातूंत भितर गव्हर्नरा सारको सगळ्यान जो हे आशिल्लो तातूंत भाग घेता हें पळोवन खूब बरें दिसता. डिटेलान वचचे पयलीं म्हाका इतलेंच दिसता की आज गव्हर्नरान भाशण दिलां ती सरकाराक एक पावती दिल्या ताणें
कारण आज गोंयची उदरगत आज कोणाच कडेन लिपूना आनी काणकोण ते पेडण्या तुम्ही खंय गेले जाल्यार आज उदरगतीची हे सगळ्यांक दिसून येता. विजिबल डेव्हलपमेंट जाका आमी म्हणटा तो आज दिसून येता. आनी त्या खातीर आज जे ह्या सरकाराचें धोरण आसा की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास, हे सगळे जे आसा आनी आमचो जो मेन तत्व आसा म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर जे हे सरकार काम करता, म्हणजे अंत्योदया, ग्रामोदया आनी सर्वोदया, हे तिनूय प्रिंसिपलांक हाताक धरून म्हणजे म्हाका दिसता हो सरकार फुडें वता. आनी यशस्वी रित्या म्हणजे आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हे भार पेलता अशें म्हणपाक कांयच हरकत ना. आनी हाजो जे आमकां प्रत्यय आयला तो ह्या दिसांनी ह्या वर्सा भितर इतल्यो घडणुकी जाल्यो आनी ज्यो आपल्या राज्यपालान आपल्या अभिभाशणान सांगला म्हणजे सगळ्यान तांणी मेन्शन करता आसतना G20चो तांणी उल्लेख केलो. G20 ही आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक अभिमानाची गोश्ट आसा जी आज जाली आनी ती आज गोंयांत जाली आनी यशस्वी रित्या जाली. हाज्या खातीर सगळ्या कडल्यान आमकां तोखणाय मेळ्ळी आनी त्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करता की एक बऱ्या रितीन म्हणजे तांणी सगळ्यो ज्यो मिटिंग्स आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो पिसफुली सगळ्यो ऑर्गनायज जाल्यो. म्हाका दिसता हे करता करता राज्यपालान बारीकसाणेन नजर दवरून म्हणजे जे आमचे त्या G20च्या मिटिंगांनी पुलीस पसून आसताले तांचेर पसून एक एप्रिसिएशनाची अपुरबायेची थाप मारली आनी तांणी पसून एक बरें काम केलां हें तांणी नमूद करून दिलें. ताजे बरोबर पुलिसांक ताणें खूब कडेन एप्रिसिएटूय केल्या. आज आमचो क्रायम डिटेक्शन रेट जो आसा 85% पावला. खूब बरी गजाल आसा. ड्रग्साच्या बाबतींत पसून अरावंड 160 kgs ड्रग्स जप्त केले हाजीय तांणी तातूंत नमूद केलां. सो म्हाका दिसता खंय तरी वेवस्थीत अभ्यास करूनच आनी जे ताका दिसलां आनी पळयता तो ताजे वयल्यानूच हे ताणें भाशण केल्लें आसा. नॅशनल गेम्स ह्यो उलोवचे पयलीं म्हाका दिसता आज हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां जे राज्यपालान सांगलां की आज जेन्ना पुलीस कॉन्स्टेबल आमचे होमगार्ड भाव आशिल्ले गेले 10 वर्सां 20 वर्सां ते होमगार्डूच आशिल्ले, दिसावड्याचेर ते काम करताले आनी 10 ते 15 वर्सां तांचें काम अशेंच चालू आशिल्लें. पूण सरकारान तांकां खंय तरी न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी 30% लोकांक म्हणजे हालींच जी पुलिसांची भरती जाल्या तातूंत 30% ह्या होमगार्डांक सगळ्यांक एब्जॉर्ब केले आनी आज तांचें जीवन खंय तरी सुखमय करपाचो एक प्रयत्न ह्या सरकारान केल्लो आसा. म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी उलोवपाच्यो आसा पूण प्रामुख्यान उलयतलो जाल्यार आज गोंयान आमचे नॅशनल गेम्स जाल्यो जाचो उल्लेख ऑनरेबल राज्यपालान केलो. म्हाका दिसता नॅशनल गेम्स जावप गोंयान हे कितले गरजेचें आशिल्लें तें आमकां जातकूच कळ्ळें. कित्याक आज इतले गोंयकार म्हाका दिसता त्या स्पोर्ट्स इव्हेंट्साक गेले. कित्याक ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां सगळ्याक इन्वायट केल्ले, सगळ्या आमदारांक मंत्र्यांक इन्वायट केल्ले. मिनिस्टर स्वता त्या सगळ्या स्टेडियमाचेर दीस रात करून तो काम पळयतालो आनी म्हाका दिसता हेंच ह्या सरकाराचें वैशिश्ट आसा की प्रत्येक मंत्री जावं प्रत्येक आमदार जावं हातूंत इनवॉल्वमेंट दाखयता, खंयच्याय हातूंत आपलो इनवॉल्वमेंट दाखोवन ते सक्सेस कशें करप हें पळयता. आनी मुखेलमंत्र्यान हाका पूर्ण पाठिंबो दिल्ल्या कारणान नॅशनल गेम्स आमच्यो सगळ्यान सक्सेस जालो. हांव स्वता 1-2 फंक्शनाक आशिल्लो आनी थंय जे तांचे सिनियर सेंट्रलांतल्यान जे ऑफिशल्स येताले ते आमचे बरोबर आसताले. मंत्री दुसऱ्या स्टेडियमाचेर भोंवत आसतालो आनी तो सांगतालो सगळ्यान बऱ्यांतलें बरें ऑर्गनायझेशन ह्या फावटी जालां आनी त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर गोविंद गावडे सराक खुबूच मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हातूंतल्यान एक बरी गोश्ट जाली की आमच्या गोंयान 92 मेडल्स मेळ्ळे. 27 गोल्ड, 27 सिल्वर आनी 38 ब्रॉन्झ. हे आमकां खंय तरी आज आमच्या गोंयकार भुरग्यांक एक्सपोजर मेळ्ळो. बरें बरें लोकां बरोबर आमच्या इंटरनॅशनल प्लेयरां बरोबर खेळपाची संद मेळ्ळी आनी हें करून एक गोंयान एक स्पोर्टींग वातावरण जे आमचे प्रधानमंत्री जे फिट इंडिया मुवमेंट आसा नाल्यार खेलो इंडिया मुवमेंट आसा ताका लागीं धरून म्हणटा तसो हो एक व्हडलो इव्हेंट जालो. जशें उदळ विजय बाब म्हणटालो इव्हेंट असले इव्हेंट्स शोकेस पसून करप तितलेच गरजेचे आसता आनी ते गरजेचे आसुनूच जेन्ना इव्हेंट्स अशे शोकेस जाता तेन्ना त्या इव्हेंट्सांक लोक येतात. आमकां म्हणपाक खूब सोंप्या लोकांक खंय तरी सरकाराची उपलब्धी दाखोवन दिवप नाल्यार सरकाराच्या कामकाजान तांकां इनवॉल्व करप हाज्या खातीरूच इव्हेंट करतात आनी तो इव्हेंट म्हाका जाल्यार दिसता करप हें खूब गरजेचें आसा. हांव खरोखरच सरकाराचें अभिनंदन करतां की बरो एक इव्हेंट
सो नॅशनल गेम्स तांणी ऑर्गनायज केले आनी स्पेशली गोविंद गावडे सराकूय हांव अभिनंदन करता कित्याक दीस रात ते स्टेडियमार रावन ना जेवपाचें भान नाल्यार आनी कांय ना अशें तांणी मेहनत केल्ली आसा तो खरोखरच आमच्या गोंयकारांक एक अभिमानाची गोश्ट एक बरो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा म्हणून पर्पल फेस्ट आमचें जालें दिव्यांगा खातीर आनी एक बऱ्या रितीन म्हणजे ते एक बरें फेस्टिवल सगळ्यांनी आमकां पळोवपाक मेळ्ळें आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टरा भशेनूच आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हाका दीस रात थंयच म्हाका दिसता सुभाष भाईन म्हाका दिसता त्या दिसांनी तो घरा बसून गेला जाल्यार हांव नकळो आनी रातचें तांकां सगळ्यांची वेवस्था जाली की ना ती पळोवप तांकां जेवण मेळ्ळें की ना ती पळोवप ती हॉटेलार पावली की ना ती पळोवप त्या हॉटेलार तांकां जी वेवस्था जाय पडटा एकदां दिव्यांगाक वी आर नॉट दिव्यांग फ्रेंडली स्टेट पूण ती जबाबदारी घेवन तांकां वेवस्थीत तांच्या रुमा पर्यंत पावप आनी तांकां बरी फॅसिलिटी दिवप म्हाका दिसता हाजी तोखणाय आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हाणें आपल्या मन की बातानूय केल्ली आसा आनी त्या खातीर हे पर्पल फेस्ट जावं नॅशनल गेम्स जावं ही आज खंय तरी एक लँडमार्क आमची जावन पडला ताज्या खातीर हांव ह्या सरकाराचें अभिनंदन करता आनी राज्यपालान ताज्या खातीर सारकें आपलें हें सांगून दवरलां खुबश्यो गोश्टी जाल्या स्पिकर सर हांव पॉयंट टू पॉयंट उलयतां आज पयले फावटी बायलां खातीर एक स्पेशल डेस्क पोलीस स्टेशनार क्रिएट केले आनी ताज्या कारणान एक लेडी ऑफिसर त्या बायलांचे प्रश्न आयकता ही एक आगळी वेगळी पयले फावटी जाल्ली गोंयान अशी हें आसा म्हाका दिसता आज सगळे डिपार्टमेंट आमचे पेमेंट्स घेता आनी पेमेंट्सांक खुबसो लोकांक लायनीन रावन तो त्रास पडटा ती कॅशलेस जावची म्हणून सरकारान खंय तरी MOUन सायन करून पेटीएमा कडेन आमी आज कॅशलेस वचपाच्या मार्गार आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या काळान हेंय बी सगळें साध्य जातलें अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा स्पिकर सर आज आमचो प्रधानमंत्री म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत जावपा जाय आनी त्या दृश्टीन 2047 हे विकसीत भारत जावचें भारत आमचो विश्वगुरू जावचो ताज्या हाका धरून आमी सगळे वचत आसा आनी आत्मनिर्भर भारताक देखूनच आमच्या मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही आमची फ्लॅगशीप हें घडोवन हाडलें आनी ताज्या थ्रू स्वयंपूर्ण मित्रांक घेवन तांकां घरांनी नाल्यार गांवांनी वचून जी आमी अंत्योदय तत्वाचेर हे सरकार काम करता म्हणटा ते खरोखरच ऑन पेपर हाडलें ऑन ग्रावंड हाडलें आनी आज आमी पळयता की आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आसूं बाकीचे सगळे आसूं ते घरांनी वचून आमच्यो सेंट्रलाच्यो स्टेटीच्यो स्किमी पावयता आनी खऱ्या अर्थान अंत्योदय कितें हें म्हाका दिसता गोंयांतल्यान एक बरी एग्जाम्पल अशी हें जाल्या म्हाका दिसता सर स्वयंपूर्ण गोंयाच्या अंडरूच प्रोग्राम अंडर 200 अपस्किलिंग स्किलिंग रिस्किलिंग हे सगळे प्रोग्राम आज आमच्या सरकारान सुरू केले एप्रेंटीस स्किमी अंडर आज खंय तरी आमच्या गोंयान 8,852 लोक भुरगे आज खंय तरी कामाक लागले बेकार भोंवताले जे भुरगे आशिल्ले तांकां ह्या स्किमी अंडर खंय तरी पुलीस स्टेशनार कोणाक जॉब मेळ्ळो ताका खंय तरी एक 18-20 हजार रुपया मेळटा आनी खंय तरी अनएम्प्लॉयमेंटाचो जो प्रॉब्लेम आशिल्लो तो सॉल्व करपाचो नाल्यार तो कमी करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केला आनी ते सारके राज्यपालान तातूंत नोट केल्ले आसा खुबश्यो योजना म्हणजे विश्वकर्मा योजना आसूं म्हणजे जे आमचे ट्रेडिशनल बिझनेस हें आसा 18 तातूंत नामूद केल्ले आसा तांच्यो परत्यो ट्रेडिशनल बिझनेस रिवायव करप हाज्या खातीर सरकारान प्रयत्न केलो आनी आज विश्वकर्मा योजना हाज्या अंडर 33,000 लोकांनी ताजो लाभ घेतिल्लो आसा म्हाका दिसता गोंय हें पयली स्टेट जी तांचे ट्रेनींग वर्कशॉप तांकां सुरू करपाक यशस्वी ठरले आनी म्हाका दिसता त्या खातीर तांकां स्टायपंडूय मेळटा आनी ते जातकूच तांकां जे ट्रेडान ते आसा तांच्या खातीर तांकां एक 15-20 हजाराचो किटूय तांकां दिलो वता जेणे करून तांचो ट्रेडिशनल बिझनेस ते परत सुरू करूंक शकता आनी खंय तरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावंक शकता स्वयंपूर्ण गोंयाच्या अंडरूच आमी स्वयंपूर्ण बाजार चवथीचो बाजार पयलो आनी ताजोय फायदो सगळ्या गोंयभर 22 ठिकाणी हे बाजार मांडलो आनी ताजी उल्लेख म्हाका दिसता गव्हर्नरान आपल्या भाशणांत करून आमकांय स्फूर्ती दिल्या आज खंय तरी ह्या स्वयंपूर्ण बाजार चवथीचो बाजार जातकूच सरकारान ताजें एक पावल फुडें वचून ई बाजार पसून स्टार्ट केलो आनी आज खुबशे लोक ई बाजार आपल्या घरा कडल्यान सामान थ्रू इंटरनेट आज ते विकपा वता सो खंय तरी सरकार
प्रोग्रेसीव जायत वता आनी त्या खातीर प्रत्येक मंत्री जावं आमदार जावं हे सगळे हातूंत भाग घेता आसतना खूब बरें दिसता. स्पीकर सर, उलोवपाक खूब दिसता, पूण म्हाका दिसता आज जो सरकार काम करता त्या हातूंत सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास. The House is extended by 5 minutes. स्पीकर सर, सबका साथ म्हणटा आसतना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हाच्या अंडर म्हाका दिसता खुबशे फॅमिलीज म्हणजे एक्झॅक्ट फिगर आसलो जाल्यार 27,957 फॅमिलीजान ताजे बेनिफीट घेतले आनी पब्लीक आनी प्रायवेट धरून कॅशलेस ट्रिटमेंटूय तांणी ताजो लाभ घेतलो. आयुष्मान भारत आबा कार्ड जे आतां सगळ्यांत चड हें चलता आनी आमी आमचे स्वयंपूर्ण मित्र ते घरा घरांनी पावोवपाक वता, तातूंतल्यान म्हाका दिसता 7,17,940 लोकांनी ताजे बेनिफीट घेतले. हे दाखोवन दिता सर की आमी हो सरकार फक्त उलयनासतना जे उलयता ते करून दाखोवपाचो एक तांणी एक जो मिशन घेतला ते करून दाखयता. अशे खुबशे आसा. दीस इज इयर ऑफ मिलेट्स, आमचे प्रधानमंत्रीन इयर ऑफ मिलेट्स हे म्हणून डिक्लेअर केला आनी ताज्या खातीर सगळ्यांक आमच्या फार्मरांक फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे 150 रागी नाल्यार सर्टिफायड सीड्स 301 मिनी किट्स अशे सगळ्यांक दिवन आज मिलेट्साचे लागवड चड जावची हाज्या खातीर प्रयत्न केला. एश्युअर्ड प्रायस वाडोवन रायसाचो 22 रुपया केलो, विसा वयल्यान काजूचो 150 केलो, नाल्लाचो 15 केलो. खंय तरी तांकां एक जो भंय निर्माण जातालो की फाल्यां मार्केट कॉलेप्स जायत जाल्यार आमच्या मार्केटान कोण घेतले, हांकां आदारीत धरून एक तांणी एक बरें तांकां एक हें करपाचो प्रयत्न केला. स्पीकर सर, हांव हाजे उलयन खूब दिसता पूण आमचे मेंबरूय खूब आसा आनी ताज्या खातीर हांव मागता की हो जो आज ऑनरेबल आमच्या गव्हर्नरान जे आपलें भाशण केलां ते खरोखरच एक अभ्यासपूर्ण भाशण आसा आनी ताजो प्रत्यय आमकां सगळ्या गोंयकारांक येता. आज सगळे गोंयकार जे पेडण्यासून मडगांव वता, आज सगळे कडेन आज मोपा एअरपोर्ट आयलो, आमची आयुर्वेदीक कॉलेज आयली, कितल्योश्योच गोश्टी जाल्या, आमचे रस्ते वायडन जाले, नॅशनल आतां एकूच पर्वरीचो सपोज तो स्ट्रेच जालो जाल्यार म्हाका दिसता कनेक्टिविटी हातून आज आमी इवन वास्कोसून पर्वरी येता आसतना आमकां 30 मिनटां ते 35 मिनटां मॅक्झिमम पुरो, पयलीं 1 वर 1.5 वर लागताले. सो ही उदरगतीची पावलां जो आमचो सरकार मारत आसा आनी ताज्या खातीर गव्हर्नरान ते बरें एक भाशण आनी बरें एक रिपोर्ट कार्ड म्हणजे एक पावती सरकाराक दिल्ली आसा. हांव तांचे ह्या अभिभाशणांक सपोर्ट करता आनी मागता की अशीच उदरगतीची पावलां आज आमच्या सगळ्या क्षेत्रांक आज आमी मारत आसा. आमचो ऑनरेबल TCP मिनिस्टर हांगा आसा जो नगरविकास आनी बाकीच्योय हातून आसा आनी थंय पसून आमी प्रत्येक गोश्टीचेर फुडें वचत आसा. आज वेगळी वेगळी हें म्हणटा तशें रेवल्युशनरी चेंजीस आज जायत आसा आनी जरी आमकां ते खंय तरी एकदां हातून कळना, इन प्रिंसिपल आमकां कळना, पूण ही सगळी लोकांच्या फायद्या खातीर आसता आनी ताज्या खातीर ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर पसून आसा. ताणें पसून जेन्ना उदरगतीची पावलां मारता खंयच्याच गोश्टीक ना म्हणटा तो शब्द ह्या सरकारा कडेन ना. आपल्याक हो डेव्हलपमेंट जाय आपण केलो, हो डेव्हलपमेंट जाय केलो. हांव स्वता जेन्ना म्हजे उदरगतीची कामां ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन घेवन गेला तेन्ना मिनिस्टरान ते डबल चॅक पसून करना अशी म्हाका दिसता हो सरकार काम करता आनी ताज्या खातीर हांव ह्या मोशनाक सपोर्ट करता आनी सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांनी ह्याका सपोर्ट करचो. देव बरें करूं. The House is adjourned till 4:30.
रनिंग प्रॉब्लम सर? अरे नहीं नहीं, मस्त चल रही है। पेंट जॉब सर? अरे